नको हे सगळे गळत पावला फकत तेच मनशाक लागून म्हाका उगडास आसा कशें पळय त्या मनशाचे जिवीत सुरू जाल्ले तेणी आनी स्वताची स्टोरी ही नासली त्या पुसाशी सांड मारूंक आयलेलो त्या पुसाशी सांड मारूंक आयलेलो तुम्ही अरे अजूनही न्हिदलेलो आसा उठ सकाळ जाली तुम्ही अरे उठ सकाळ जाली होय येवच्यान बाबा घेवन स्वता लागी वचूंक जाय देखून सकाळ फुड्यात आयलो
त्याची पाच घासून म्हाका शिकयलो म्हजी माय एकटीच जोडकार तिने म्हाका बिकॉम पासून शिकयलो किरे तुवें तुजी बीकॉम केला होय तुका 7 दिसांना न्ही ती पळय ती पळय म्हजी डिग्री पळय हे डिग्री तुका म्हज्या मायचे प्यार तिचे पोस्ट तिच्या गावाचो एक तेवो दिश्टी पडटलो पूण ती हे मानून गेला ते म्हणटा म्हाका सगळ्या कुर्साच्या हातार मेवला म्हणून होय तुजी माय कितें सांगता तातूंत सोत आसा कितें सोत आसा सदांच इंटरॅक्ट करता तेन्ना ह्याच कुर्साका वाती पेटयतालो पूण हाका म्हजेर चुचरत दिसना सणे म्हजी माय दुयेंत आसली तिका रक्ताचो कांक जालेलो तिचें ऑपरेशन करूंक जाय आसलें पूण एक बेकार मुनीस तिचें ऑपरेशन करूंक पयतना पयसो हाडटलो आसलो म्हाका सिरियस मेवतली ना पूण बरी जातली म्हणून म्हज्या मायक खूब आस आसली पूण हाणें भोगेच केले 8 दीस जाले 8 दीस जाले म्हजी माय हो संवसार सोडून गेले तशें म्हणा नाका आनी त्या कुर्साक शिणो नाका ह्या कुर्साक शिणो नाका ह्या कुर्साक शिणो नाका मागीर कितें म्हज्या नशिबाक शिणो एक वर्स वतीक जागीर आपल्या घरांतल्यान इंटरव्यूज दिवन दिना तकलो आतां तुवें काळजान तीर दवरूंक जाय आयज ना फाल्यां तुका जरूर सर्वीस मेवतली आयज ना फाल्यां म्हाका ते संवसार म्हजो कडूच ना ह्या डिग्रीची म्हाका गरज ना आयज हांव डिग्रीचो इतिहास करता आनी पुलीस म्हणून आयज हांव डिग्रीच्या पदान घालता तुजें म्हणून लागेल आतां सांग तुज्या समाजाक हांवें पुलीस कित्याक ओडलो पडतो तुका रेजिस्ट्रेशन जाता आमकां चड खोशी भोगता तुका गमो की ह्या म्हयन्याचे 25 तारखेर तुवें आमचे कंपनीन इंटरव्यू दिलोलो तातूंत तुका सिलेक्ट केला तुजें ओरिजिनल सर्टिफिकेट आनी डिग्री घेवन आमकां ऑफिसान येवन मेव तुजें हें भरभोतो आतां पळयता कितें तुका पुलीस म्हणूंक जाय आसलो न्हय तुका 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 कुर्साचेर दिसलो आसलो न्हय तुका पुलीस म्हणूंक जाय न्हय तर घेव बिकॉज आनी फोड द पुलीस आय सगळा फोड द
कॉलेज फुड्याक पिवंक लागलो सो कितें जालें किनां आयज म्हज्या घरान म्हाका म्हजे सावळेचे पासून विराट कशी दिसता बाबा हांवची तोचे उलोवप कारण कितें किनां त्या बँकेक जाका संवसारान कोणूच नासलो ताका हांवें म्हजे कंपनीन सर्वीस दिली ताचे बरे गुण पळोवन ताका हांवें म्हजे एकलेच अपूर्वायचे जुवे लागीं काजार केलो बाबा हांव म्हणटा अशें उलोवप कारण कितें काय म्हणून कारण आयकून तो अजाप जातलो म्हाका खबर मेवल्या की बँक ऑफिसान सारको वचना म्हणून आनी बाबा म्हाका बँकेचेर विश्वास आसा आनीक म्हाका खात्री आसा बँकी केन्नाच वायट वचना चलचो ना म्हणून पूण हांवें ताचेर विश्वास दवरलो तितलो आनी विश्वास कोणाचेरूच दवरूंक ना हांव सगळें समजता बाबा पूण ताचेर विश्वास दवर आनी तो केन्ना बाय डिग्ना पळय कोणाचो फोन आयला तो पळय बाबा बँकेक हांव बरो वळखता तो वायट भुरगो न्ही तो केन्नाच कसल्याच वायट करचो ना बाबा पूण ताकाच लागून आयज हो सोरो म्हाका पिवचो पडटा हॅलो काय कृष्णा आहे ना बाय चल्ला ओके हांव सांगता चल बाजार या बाय डिग्ना म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय सांग बाबा बाय बँकेक हांवें तुज्या लागीं काजार केलो तो आतां घर जावन खुशाल आसा आनी कितें सांगपाचें आसा पापा बाय हांवें आयकलां तो एका चोडाचें मोगाल आसा म्हणून बाबा ही खबर हांवें बँके लागीं विचारल्या आनी म्हाका बँकेचेर विस्वास आसा पळय बाबा चेडू ऑफिसांत काम करतात आनी लोक तांची खबरां करतात पूण म्हाका भिरांत दिसता आनी थोडी खबर खरी जाल्यार ही आमच्या घरात केदी व्हडली लॉस पळोवचे बोलदेक हांव म्हजो जीव दितलो इनातिवा पळय बाबा कितें सांगता तो बाबा सांगता आपण जीव दितलो म्हणून तू सडक बाबा कितें सांगता तो कितें सांगता बाबा सांगता आपण जीव दितलो म्हणून जीव दितलो होय कशें जालें बाबा तूं घरांतल्यान भायर सरचो ना रुमांतूच रावतलो रुमांतूच कित्याक रुमांत रावलो जाल्यार तो आपलो जीव दिवन पावचो ना जीव दिवन पावचो ना हांव म्हज्या रुमांतल्या फॅनाक दोरी घालून गोड घेतलो आतां तो रुमांतलो फॅनूय काडचो पडलो बरें तर बँकी हांवें मातशें शॉपिंगाक करून येता बँकी तुका फोन आयलेलो कोणाचो कृष्णा आहे म्हणटा ताचो आनी ताणें सांगलां ट्रक पुलिसीन धरला म्हणून शट पुलिसेन धरलो होय आनी हो कृष्णा म्हणटा तो कोण हांव नको दुसऱ्या फावट असले फोन येत जाल्यार बारीक चौकशी कर समजलें ओके बाबा पळय ते डिग्ना म्हजी गाडी घेवन वचत म्हजे गाडयेचे ब्रेक सारके ना भियेनाका हांव ताका म्हजे गाडयेची चावी दिता हॅलो हा कोण डिसोजा हांव बँकची उलयता कृष्णा याराक मातसो फोनार पळय हॅलो कोण कृष्णा आज तूं केन्ना सुद्दां आमचो ट्रक पुलिसान दवरला म्हूण तूं म्हज्या घरकान्नीक सांगता एक काम कर एक 10,000 तांकां दी आनी तो ट्रक सोडून लाय ओके बँकी कृष्णा आहे म्हणटा ताका तूं हो कोण आसलो न्हय हाका तूं स्मागलींग करूंक लागलो बापा तूं सोजमोग ना हांव सोदमोग ना हांव सगळें सोदमोता अरे चीन त्या गजाबार तूं कितें आसलो आनी आतां म्हजी आख्खी फॅक्टरी तूं चलयता गाडयांनी भोंवता आनी कसले वायट धंद्यान पळोवंक तुका कितें उणें आसा आय एम सॉरी बाबा म्हजी चूक जाली जे कितें मनीस चिंती नासतना करता ताका चूक जाली म्हणटा पूण तुवें जें कितें केलां तें सगळें चिंतून केलां हांव जाणा मनशाचें आज खबर जायना म्हणून आनी आतां तूं तुजे नांवार दुसरी फॅक्टरी घालूंक सोदता न्हय पूण तुका बँकाचो लोन मेळचो ना होय हांव त्या बँक मॅनेजरा लागीं सगळें उलयलां आयज हें करप जालें
तू माझी फॅक्टरी पळयता हांवें अजून अकाउंट चॅक करूंक ना पूण आयज म्हाका सगळे अकाउंट चॅक करूंक जाय एक सांग ते अकाउंटाची फायल खंय आसा बाबा फायल ऑफिसात आसतली ऑफिसान चल्या म्हजे बरें ऑफिसान आतां ओगीच कित्याक बाबा फायल हांगाच आसतली हांव नको बँकेक कितें जालें म्हणून हातांत सांगतालो फायल ऑफिसान आसा म्हणून आनी काका सांगता फायल घरान आसा म्हणून हाड दी फायल आयज ती म्हाका चॅक करूंकूच जाय आयज म्हाका सगळे अकाउंट चॅक करूंक जाय बँची हे जानेरांतले अकाउंट अजूनय इनकम्प्लीट आसात हे फेब्रुवारींतले अकाउंट हेवूय इनकम्प्लीट बँची सगळे कितें हांवें तुजेर विश्वास दवरलो तितलो आनी कोणाचेरूच विश्वास दवरूंक ना हे सगळे कितें बँची हांवें तुजेर विश्वास दवरलो तितलो आनी कोणाचेरूच विश्वास दवरूंक ना हे अकाउंट इनकम्प्लीट कित्याक हे सगळे अकाउंट इनकम्प्लीट कित्याक बँची कित्याक सांग म्हाका बाबा ते हातात बोलले नाही की तू ते फॅनाक कोण गेला पचूत करू म्हणून आता हांव तुका त्या फॅनाकूच वागयता आनी हो सगळो लोक समजतलो की तुवें त्या फॅनाक कोण गेला पचूत दिला म्हणून बाबा बाबा तू क्या सोचरा कोण ना एकलो पाय हा गुड फोनातून बेकार बोलता म्हाका एकलो पूत आहा बेकार बोलता आनी हो रिटायर्ड पाय त्या पुता बसयता बाबा तू गांवांत खंयचो हांव मडगांवचो मारगांव सालसेट गोवा हांवूय मडगांवचोच बाबा मडगांवच गे गोर हुंच कोण तू विशांत पिक्चरा टेटरा कोण तुगे गोर विशांत पिक्चरा टेटरा कोण बाबा हुंच कोण तू विशाल पिक्चरा टेटरा हाटल्या ते 4 माळ्या बिल्डिंग ना तेच खुशी इंगे गोर मुगले गोतिगे हुंच गोरो ते बिल्डिंगा कुस्टुटा हुंड ना तेर आनी मेलो पपाय आती होय ते हुपी आवराता ते हुपी आवरा पुरे बाबा होय होय अरे अरे दोघा एकमेकांना गालाला तान एकमेका वाट नाही तू कोण सांगता आम्ही एकमेका वाट नाही म्हणू अगा तो मुगे पूत आले होते के पाय जरा तुम्ही दोघा इंडियन की जिगा माताई अरे काय बरे पेपराचे साक्षी खबर आहे रे तुम्हाला साक्षी खबर वाचून राहिला अरे इन सेक्सी खबर आज पाकी ती काय बरी अरे साक्षी खबर वाचून ना त्याचा कोयला जाना कोयला ए लाग करो लाग करो लाग करो हॅलो हॅलो
वेळा टाइम पिडा केली बाय रे बाय मागे 100 रुपया आला तरी बाय पुटा चोय तू दितो जाल्यार म्हाका पयशे आहाय ती पूण हे मातशें कितो ते म्हूण तूं 5 पुस्तार दियतलो सिरीयस मेळा नाही कितकोचे मुझ मातशें चोय चोरी ओय आज चोयच्या दादल्या कौतुक करता सर हांवें तेगे बोलतातले चोय पाकीट मारला कोणाक तू दुबा बोला अरे तूच म्हूण दुबा बोला बाय बाय अरे म्हाका चोर शिकय रे तूं चोर शिकोयचे बोलचोय दोतरागे चेडवतो तो जाता दोतरागे चेडवपो दे जाता आणि तुझे चोरागे चोर जाल्या पातो होय होय रमेश पुटा या पायके नाव तूच काटलो या पायके नावच काटलो बाबा तू चोर जातलो न्हू होय काढतात चोर पूण चोय काढतात चोर जातलो जाल्यार थोडी हिसाबा मोती दवर नाही कळ्ळें आ होय इस्कलाच्या पडले इस क्लास बघून ना हिसाब मोको आहे म्हणे तू शिकयता होय चोय तू म्हणतो चोरून जाय न्हू पयले हिसाब तुगे सगळो सिंधी ते चुकतो ते वस्तूचे आसले कळ्ळें एक वस्तूची होय आता तू कित सांगू ये मुझे आती गोड़िया ला नु गोड़िया एक ही साइड सोयो मग देश मा आणि मुझे आती गोड़िया बन का रे पाईकल्या गुड्या चोर मुट्टू प्रॅक्टिस इसी प्रॅक्टिस के लंगा या साको सिधी गोळ्याला चिदुरा पाय चोय चोर आता तिथीत गुळालाचे ए लिशो अरे केव्हा शेती चोर जातालो हा केव्हा शेती चोर जातालो तू काय की सांगले तू काय सांगले मग देश मारानी मुझे आता गोड़िया तू याचं आता गोड़िया ती का पाय हांव जाण आलो तुगे स्थितीत त्या गुड्यालाचे आसता बघी देखो हांवें तुगे बोर्ड सांगला हांव जाणा ते पाकीट तुगे न्ही पाकीट त्या दादल्यान तो दादून गेलो पाकीट चोता आनी केसो मागलो जावपाची बसी चडोवन गेले जाल्यार बोर्सा हाडटायला बोर्सा पाकीट ना किती पुता तू दुसऱ्याके पाकीट जाय चोरू लागलो त्या पायके नापी सारखे पिड्या केले त्या पायके नाव पिड्या केले और दुरादारी चला रमडा चला आता तू पुलिस होता कोण वो एक पुलिसवर पुता हे तू दुसरे लिसाव घेत ना कोणाचे विश्वास नका पाय तू उलयता चल आता तू पुलिस होता हे तुका तिसऱ्याने सांग आताच पोलीस स्टेशनार वचून आयला सगळी खबर पुलिसेक सांगत तू पोलीस स्टेशनार गेलो न्ही होय तुका ताणी कितें विचारले ताणें म्हाका येवजन बाबाची खबर विचारल्या हांवें गांवांत गेला सांगलो आनी तेवूय जाणात की येवजन बाब गोड घेवन गेला म्हणून पूण हांव तुमच्या घरांत काम करता म्हणटच ताणें म्हज्या लागीं स्टेटमेंट घेतला दुसऱ्या फावट तुका पोलीस स्टेशन आपयलो जाल्यार तू म्हाका सांग ना बरें बाबा म्हाका थोड्या दुडवांची गरज आसली दुडू अरे दुडू दिसा तुका दुडू दिल्यार अशें चिंती नासतना पोट्या पडले दुडू लागून तुका म्हाका दुडू दुसरो म्हज्या लागीं दुडू ना वटेकडाक सांग दुडवांची गरज आसा ती खरी हांवें सोदलो कितें करचें पयलीं आतां देवाचेरूच विश्वास दवरचो पडलो जाल्यार मनशान कित पडटे केसो त्रास काडची पडटाय ते तुवें आज म्हणून तूच गातलो म्हणून येत तो मेळ्ळ्या पुरो सारकी तूच गातलो कितें रे भुरग्या चोरी कोत्ताय तुका खबर ना चोरा पुढच्या पातोक म्हणून दी ते बॅग म्हज्या लागीं दी भिये नाकाय हांव देवाचो मनीस हांव देवा लागीं मागतलो सदांच तुका बोगस म्हणून चल घरा लागीं वच आनी जा मानामेन बरें करून शीक आ आज मुगे नशीब बरें हा म्हणपाचें दुसरो कोणी ना ती बॅग गेले ना बाय आन पळोवंक ना हांव तेच कोत्तालो आता मोचे कितें जातले जाणाय फादर कितें ते म्हण बॅगर म्हजो संवसार आसलो आता हांव काळोखान पडटली हांव कशी जियेतली हांव कित्याक भियेतली आवय आज मुगे नशीब एकदम बरें हा म्हणपाचें बेगा बरें कितें आसतलें ही सांचयतलो चेडवा त्या तुज्या बॅगान चड दुडू आसले भांगार आसले दुडू आनी भांगार फादर खंय चेडवा नासले त्या बॅगान फकत नळाचें आनी लायटीचें बील आसलेलें आनी तें फारीक कोली ना जाल्यार लायट काट जातली उदीक बंद जातलें म्हज्या दुडवांचे कशें पळय आसा आवय पूण मुळे नशीब केसो ना देवा पेले जाल्यार केसो बॅग मेळ्ळी काय म्हणटा कित्याक
काही नको ना जाणायची रो ओ तो तुवें फुरीस पळयला तो मिलाग्रीचो फुरीस वय त्या फुरसा शिवोस आनी रोजार कर आनी परत येच वाटी रे तुझे बॅग तुका चेडून मेवतले बाया ओय ओ गेल तो चोरू काय बार बेर रे कितक्या म्हणल्यार दुडवा बॅग तेको दवरला आनी ह्या बिलां बॅग काडला आनी मुज्जो वाटायची गायला एक बिल हांवें हारीक करपाची देव वाट दिसती फाल्यां टोनी तू पुलिशेन सोडलो अरे पाय तू येवची म्हणटा तू पादरी केदून जालो ए मातशें बॅग आतां न्हू सांगता मातशें आतां न्हू कोण तू माझ्या बॅग तुझ्या आधी गेले कितें रे भुरग्यांक दुसऱ्याची बॅग सोदताय हांवें सोदा कितें कितें जॉनी तो चोर माझ्या बॅग घेऊन जाऊन वेताना तू ताचेर घाबरून माझ्या बॅग परत घेऊन आयलाय तू वैशी त्या चोराच्या एक म्हूण माझ्या फ्लॅट केलो आणि तो चोरू बाय आ रोकडा येता बाया काय फादर म्हाका उगडासच नासलो कसलो बाय त्या पुस्तकाची रोजार करताना म्हाका उगडास आयलो कसलो उगडास म्हणजे बाय मान म्हजे लागीं 5,000 दिलेले 5,000? बॅगान घालून ते हे बॅगान असले पण म्हणे नो चिपक्या सारखा देवा तुय देवान सांगितलं देराचे मान आणि देर उगत जातो मग पण म्हाका उगत हे मेळलो देर हांवें मान बंद केले कितें जॉनी तू आतां ताका पाय म्हटलो वय वय तू त्या कितें म्हणटा हांव ताका फादर म्हणटा मागीर जाल ना इंग्लीश भाशे फादर कोंकण भाशे पाय जाले जाले आयुष्य हॅपी बर्थडे थँक्यू मुगे अकल ती महिना बर्थडे जाते की नशीब एकदम बरें मुगे वर्साची एकीपाट जाता जाले काय प्रेझेंट आला चुडी आणि जाले जाले आज सगळ्या आज काजार केलेला मी गडाने बरें आसा रे चणाय तुज्या गोड्या पडना उड्या म्हणा काट मुळे काट तू फर्स्ट नवरो आसता थोडी वेळ गळे ना दोन हेंगा घे का आणि किती जमा हॉस्पिटल जालाय कानो तू जाय कित जाय ते माग सांग मागो तितलें दिस तुका पूण दिल्यामू जाय ना मागत तें त्याच फायदोय घालूंक जाय इनडायरेक्टली जाली चल गडाली ए ते झाडाची माग सुकडी चाळू जाय म्हाका कांय करूंक जायना खंय आसा तुका दिसती पडना ती जाली मागे किस दी गडाली किस ती अरे असं चोरता ते कितें This garden singing a mo ko tai tuan mo bono kono. सारे का बोगस मो कोता आगे पुढचे माय E time pida ke lo makis de. तू का किस घेऊन येतो ना तू हे मला बरे नको म्हणून कोण बोलती Tu kon nustea gani? शी Age tu je सांगे पूछ ना कोण जाता सांग बताय. तुला काढायला का पुन्हा आली का? बरं सुन. तुला ना सांगता ते तोरी आई तू बाकी सावा तो किता? ती जमला तर मोठी माय माय. कित मोठे माय. इथे बोलाय राव तुका सारखं जन्माचा मोह करू शिकवता
सोडून गेलो बाबा. ठीक ना केन्ना आयला? केद लायला काय म्हणून विचारताय हांव केद लायला ती खबर सोड आणि का विचारता ती खबर सोड सांग हांवें तुजें कितें वायट केलें हांव खंय चुकलो सेड्रिक, तू चुकवक ना. सगळी चूक म्हजी. हांव कितें सांगता तें आयक. तूं आनी कितें सांगतलें ठीक ना तुवें म्हजो निसमोग केलो आनी तुवेंच म्हाका जुलामी दिलो आपण म्हाका केद ना विसरचें ना म्हणून परत सांग सांग खंय आसा तुजी उतरां खंय आसा सेड्रिक, जेन्ना हांव काळा जाल्ली तेन्ना तूं हांगासर नासलो. हांगा नासलो पूण ह्या संवसारांत आसलो लंडन म्हजें शिकप करतालो पूण तुवें म्हाका एक चीट पुराय करूंक ना तुला की वेळ नासलो. नासलो पूण तुवें म्हजो वेळ पिड्यार केलो आसूं दी कितें जालें तें जालें ठीक ना हांव अजूनय राजी आसा तुज्या विश्वासांत जावन तूं तुज्या गोंयकाराक डायवोर्स दी हे तू उलयताय? हांव कालर जावन खुशाल आसा. म्हजो घरकार म्हजो मोग करता. म्हजो उजवाडीत संवसार काळोखान काडलो म्हाका नाका. तूं वच प्लीज. सेड्रिक वच. तुका फकत तुज्या संवसाराचें पडलां तुका म्हजें पळोवंक ना म्हाका दुकान घालून तूं सूख भोगूंक सोदताय ना सेड्रिक. पूण तें सूख भोगूंक हांव तुका केदनाच दिवचोना ना सेड्रिक तुजें केद नासता प्लीज. ताचो पळय आनी तूं पळयत राव हांव तुज्या सुखाचें कितें करता पळय तो सोड म्हाका सेड्रिक, ना सेड्रिक. तूं म्हजो कसलोच तुज्या. हांव म्हणून कितें करूं? बाय हांव बाजारान वचून बाय म्हाका विलास किंवा सांग सांग. प्लीज सांग सगळी. सांग तुय. कांयच ना बाय कितें जालें म्हाका सांग. कांयच ना बाय मागीर ओगीच रावलो. कितें तरी ताच्या बरें आसलें. बाय ठीक ना त्या दोगले कित कराय गो बाय तुगे तुगे तो संसार सोड गेलो त्या बिवड्याक तुगे बूट बोबात पासून हांव घालो ना रे कित्याक आमची एक दुकरा चीट मारून कितें आपलो ना काजल सिस्टर रोडाक रे उजबुदा रोडाक रे बाबा हा संसार सोडून गेला. आणि हे घर आता कितें जालां? ना बाय ते गरीब जाल म्हणा का आयसो हांव आनी ओमगे पूत आम दोगूय ह्याच घरान रावतले तुग्यात आम तुगे ते एक कितें सोडपा ना रे तुग्यात आमच्या केन्ना तुज्यात आसता आमगे काजल सिस्टर एकली पडली रोडाक रे उजबुदा रोडाक रे बाय बाय इनाफ गेला इनास पिऊ ओय बाय. वचनान गेला. मात्र गेला ओय. बाय आमगे रूम घुचो आंध्रा मारून घुचो तुमचे सामान ते भिजल्या रूमान दवरात. तुझ्या त्या रूमान. इथून हे हा एअर कंडिशनर चालेल बाय वाचतोय रे बाबा स्टँडिंग फॅन मामा बाय तू बसून घे. हांव तुका च्या म्हणून हाडटा. ओय बाय चाल अरे चाय तो किती हाडच्या तू हाड गो बाय अरे गोल्डीऱ्या तू मॅम तो बोर गेलो या भिवण्या गाळायच्या दिनासलो चोरिया थांबतालो चोरिया अरे तू या कोंगाला येतो चोरी पायकी पाय घेऊन बसतो आणि घार सारखं ना घेऊन बाय बाबा हे जळगर मागीर तुगे बहिणी गेले भितो हे बिया आवडते ते सोड सौदा पोट्या सावल बिया आवडो ना जाय सावरी बाबा तू सावरीचे उदो जाय तिथून नाव सामान भितो दोन ओय पोटाचे मोठी इमानजेची हा दिना का ओय सामान चालल्यावर भितो दोन थोड्या कोण जाताले वळल्याकारांतल्या चेडवाचे चेडवाचो मोग करता आनी चेडवाच्या मायन पयली म्हणतो जाव माता तू कोण हांव ह्या घरा ओडी जॉनी गे पाय तू कोण
जॉनी जॉनी बाय Margaret, आता किती करूया? किती करूया काय म्हणून विचारताय? Margaret. मागा सोडायला कोणी ती काजळाची वर उलो पाहिला. उलो पाहिल्या? तो किती तिथली? ज्योती मागून चेहरानी, चेहऱ्या पायी माझ्या बोलल्यानी. कोण गेली जाऊन ना ज्योतीच्या दूरवाणी. कामात गोळी गोरी तुका तेच म्हणत मागलो ना पण गरजे वस्तू गरजेची वस्तू काय नव्हते ना ना म्हणून बाबाच्या हाता कल्पाची कागडापासून ठेवची ना असलेले आत्मजान बोलून जाईना वयाची सवय आता बागराची कागदा तुझ्या चिरवा कांगाराने घेऊ पाला तू गोरच्या कसा हो ना अरे खोट्या पिंपो तुझ्या चेहऱ्यात भरपूर दोषे असं मध्ये चेहऱ्याला खाजा जपाची तू कोणी नाही अरे पिंपो हे तुझे खोटे पिंपो असा देवही घालू नको तू काजर करून पाहू नका चला किती दिसले नव्हतं चेहरा सोयी तुझ्या चेहरा घ्यायचे बाबा मारा तुझ्या चेहऱ्याचे मध्ये चेहरा आवाज करून पाहू दुःख लागू मग तिथे आपल्याला गेल्या बाय सास माय गेली गेली आणि गाजरा किती केला ना काजर कॅन्सिल काजर कॅन्सिल मामा जाओ मामा जाओ ठीक मोठा आता ऍक्सिडेंट झाला ऍक्सिडेंट घरायचं ना असं मोठा स्वयं पण चोट गेलो आणि रस्त्याच्या कुशी घासल्याची आम्ही मोकली अरे ते चुडा किती झाला ठीक ना ते चिडू जीवे असं ओ मेला की म्हाका खबर ना ओ गॉड अरे ते चुडा तूच दवरून तू हांगासर आयला आता पोलीस पोलीस केस जावची ना अरे कितें कित्याक चिडू आम्ही मोचान घाललं तू हाडला पळय ते हांव डॉक्टराक फोन करता डॉक्टराक फोन करा पयलो हांव हांव तो चिडवत घेऊन येतो ताका घेवन ये लोकांच्या बाबडे आता काय एक्सिडेंट झाला तुला साहेब बाई हांव तुला की हात जोडून मागता लोक चेडवाक काय
डॉक्टर किती सांगतो नाव सांगतो तू बिस्तर घालव सकली माझी सुसाई का कारण नाही सिंपल कित्याक आतां म्हजी घरकान तुका सदांच भिरतील कित्याक ती जाणा हांवें तुका एक्सिडेंट केला न्हू आनी आतां बँकाचो लोन घेवन म्हाका तुका पिशवी भरपा वचूंक जाय डॉक्टर आयलो दिसता तूं एक काम कर तूं हेडलांतल्यान भायर वच हांव तुका फाल्यां मेळटा ओके ओके देन बाय बाय गुड इव्हनिंग एक सांगू तुम्ही मला फोन करून किती आपयला डॉक्टर म्हजो सासूबाय असो सोडून गेले म्हजी घरकान सारकी पिशी कशी जाले काल ते ऑफिसार म्हाका फोन करून सांगता की पापाक तुवें फारान मारला डॉक्टर पापाक चल तू बेस्ट वयर सकल जाय नाका तुझ्या बाबागे शॉप घेन ते तकली सारकी ना आंबार करता का भिवपाक कसली गरज ना जाणे हांव आतांच घरांत भितर सरलो कित्याक ती म्हाका विचारता की हांवें एक्सिडेंट कोण हाडला तेचेर उखूय आसा काय म्हणून डॉक्टर हांवें एक्सिडेंट करूंक ना आनी तुमच्या चेडवाक घरांत हाडूंक ना साहेब बाबू गो या आनी कितें पूण आतां तुगे गोरकान वया भितर रुमान आसा तुम्ही नाका हांव ते तपासिता डॉक्टर डॉक्टर म्हज्या घरकान्नीक सारवार कर आनी हेचो असर म्हजो कोणूच ना प्लीज डॉक्टर प्लीज तुम्ही नाका हांव ते तपासिता पयलो एक फोन करता हॅलो हॅलो कोण दोतोर खुर्चेवर काडू रे हांव दोतोर कॉस्ट उलयतां होय हाल सकाळी हांव मुगे पेशंटाक घेवन तुज मोगले येता तकलेन मात सारकें ना तें होय हाल सकाळी येता हां होय हाल सकाळी येता डॉक्टर गुड इव्हनिंग ती चेडू कशें आसा ती आतां सुद्दां आयला न्हय चेडू ते बरें जालें न्हय डॉक्टर आनी कोण चेडू म्हजे घरकान लागीं बेंच लागीं एक्सिडेंट जावन आनी हांगासर एका चेडवाक हाडलें ते आतां सुद्दां आयला न्हय होय. बरें जालें न्हय डॉक्टर हाल सकाळी हांवें नेरवान दोतोराक अपॉइंटमेंट केला फकत तुका लागून म्हाका लागून पूण डॉक्टर म्हाका कितें जालां चोय हे भाशे पापागे शॉक घेन तकली पिड्या करप हें सारकें न्ही तुक मुट्ट्याक कंप्लिटली रेस्ट जाय रेस्ट डॉक्टर म्हाका रेस्ट तकले नाका म्हाका तुजी विरास जाता तू ते सूर मात तोपताना तू तकलेन पीस जाला तू तकलेन सारकी ना म्हाका तुजी विरास जाता तकलेन सारकी ना डॉक्टर ऑफिसात जाऊ ना तू तेज बोगले वच नाका ते सूर तोपताना ते तकलेन सारकी ना तू तेज बोगले नाका Gracias, hoy no. Gracias. ऑपरेशन जावंक ना डॉक्टर तुका बेश्टच सांगता ऑपरेशन जालो म्हणून ना डॉक्टर म्हजें इलाज ऑपरेशन जावंक ना डॉक्टर खरेंच इलाज म्हजें आयक ऑपरेशन जावंक ना इलाज तूं म्हजें आयकना तुका म्हजेर विश्वास ना इलाज डॉक्टर ऑपरेशन जावंक ना पेट्रोल हांगा जिगान लास्ट मत बाबा तू भूई पोवता आनी वाती पेट्रोला गेले घेन कित कोता कोता ओय बाबा काजराची आड पडावं जाय पेट्रोल हांगा जिगान लास्ट मत अरे बाबा
रे बाबा एकलो मुगे मोर काट मरे बुझबुता आज कॉल टू का बाबा काजरा जाड थोडी जालो रे ना कादरा चाट कोला ना बाय बाबा मक्कादार कुत कोता ओय कादर कोता आणि सास मायन सांगितलं तुमचे एक दिन गान गुन्हा बघूच मागं पडो गुन्या बॉक्स होय. अरे किती आपो तुमचे तू सीन सर्ट केले सुबे तुला काय काढो काय बाबा तू एकलो मुगे मोर काट सुबे तो हडिया नका आणि कोणा पळवलंय बाय ही तुमचे सास मायाचा सांगितली पाहिजे जाऊ काय आज रुका खुशी पण सगळ्याच येतो अरे पेटो सांगायची एक गुन्हा मुगस माग गुन्हा अरे हे जोनी जेल किती हा मेल झाले पुतमा थोडी जातो वो पाड पडलो जापासून कोची ना अगे ते मला जात केला आहे आणि तू जापू चल ना बाय जरी तर तू सास मायका गुन्हा मुगस मागणार झाल्या आगाची पेट्रोल घालला सुरुवात आलो आला सुरुवात आलो पासून दे मार्गारीत किती झाले आजची जाणते सगळे आम्ही सण आमच्या भुरग्याक काजार करूया मार्गारीत किती मुडली भुरग्यांक काजार करूया ओय मार्गारीत आता पोयात कसो फोन झालो पळतो पुढे 100 रुपया 100 रुपये विचको त्या दिवसा टॅक्सी मारून तुमले राहिलेली पळतो टॅक्सीचे भाडे पळलात की ना माझ्या चेडवाक दिमान चढलो आणि तुझो चेडो रस्त्यार पडलो ए मार्गारीत मुंगेच्या रस्त्यात पड म्हणा का बोल बाय सांगत असोय अरे आओ सांगतो तुझो चेडो रस्त्यार पडलो म्हणून. मुंगेच्या रस्त्यात होय असो रस्त्यार पडलो पळतो कान उठे कोरानी आहे आज 5 दिस झाले तुझो चेडो माझ्या दारार येऊन नाक घोसोडता तो पिया कुणीचो ए मार्गारीत मुंगेच्या तो पिऊ म्हणा तू होय तुझो चेडो तो पिया तुझ्या चेडो काय सोय तुझो चेडो माको तुझ्या चेडो हॅके तुझो चेडो रांगो तुझ्या चेडो रंग मी कोईले असं रे अरे आओ सांगतो तुझो चेडो रांगो म्हणून चेडवाच्या पाठ्यात भावता बाय किती मुडाला पेट्रोल सांगायचं पेट्रोल बेगिने या सासमाय किती झाला बरी तोर माग तुझ्या चोळा काढा तुम्हाला पेट्रोल सांगायचे का नाला सुन मला पेट्रोल घालून लास्ट सोड मोजताय होय. अरे पेट्रोल घालून मार मला कुंजी पाय तुझी मारून झूझून मार पण आम्हाला चेडा चला गादा कोण ना म्हटलं कोण ना माग दिसतोय माग दिसली उमय माग भिमान ना मुस्ता पण त्याला वासून वापलाय बसते ना मग अंकल हा तू हस का किती आपण पेट्रोल सांगायचे का लासून मता तू मोठ रांगाल मा पेट्रोल हा तू कोण हस ना बस ना तू गो जाता किती आपण असे गेले यांचं या रोकडं गाळायचं बसू की ना अरे गिनिया बाबा गिनिया उगत कना का जाओ साहेबा अरे मुगे मोटर पेट्रोल लागो बहुत पडमु आ मोटर घालपा पेट्रोल घालपा मग पेट्रोल पंपाचे वयतालो जाऊ साहेब आण बोळ्यास म्हाका पावलो आ तिथं हाते पेट्रोल वतलो आनी सगळे मुगे मोटर घालतलो चपा ना तुका बोर्ड ना मोठी गाडो धरती रे गाड ला सोड अंकल हो गेलो अरे कित कोता अरे बाबा तू येलो ए मुझे तू येलो तू क्या गेले ना गे ए अंकल तू पेट्रोल या अरे बाबा आज तुका सांगपा इसरो जाय मरे बाबा मुगे मोटर मरे बाबा पेट्रोल लागून बंद पडले आणि आ मोटरांक घालपा पेट्रोल घालपा मग पेट्रोल पंपाचे वयतालो तुगे पेट्रोल घालो न्हू आनी ते वयले मरे बाबा सगळे मुगे मोटरांक घायना अरे बाबा मांक पाय केसो त्रास पडला रे बाबा तू येता आलो हेत करपाको आनी तू कित काम व्हड रूख जाता तू हांगाचे पेट्रोल आनी जीव दिवपा सोयता चल बाबा गारोस तेश कोण नाय चल गारोस पण अंकल गारोस तू सांगिना आवत रे तू सांगत आहे कित जालें किती त्या मोटर चलपा ना मोटर चलपा ना मोटर चलपा ना कित्या रे गेले ना पेट्रोल असो ना साहेब बाबू खुश पेट्रोल आसो ना कित्या आलो तरी संसार मोठो करून आणि तुका देवात म्हाका
पावसाळा तू काजाचं लग्न तुका तुझा संसार समजा पण मजाने तुका विसरून जायना Cedric! Cedric! So please meet you, Cedric. हांव तुका पेव पेतालो Papa? तुवें म्हाका बरोयलेली चिठी घेवन घे म्हाका हांची गरज ना Cedric, तू आतां म्हाका विसर आनी नवे तुजो संवसार कर. हांवें कितें करूंक जाय तें तुवें म्हाका सांगपाची गरज ना तूं काजायचें तुवें केलें न्हय आतां पळयता कितें वस्तुऱ्याची म्हाका वीट येता आगाळो बाबड्या खेळेन काडलो आनी म्हाका म्हाका तुवें Cedric, Cedric. If this all of you, then go and live. Why? सोरो पिवप बाय आनी एकट्याचो मोग करून दुसऱ्या लागीं काजार जाता तें बरें म्हाका तुजो शर्मा आयकोंक नाका वचोन तर हांगा तुजें वचोन तर एका जळार मनशार मुटला एक वस्तोरी म्हणून एक सावळी जरी तूं ते सावळे फाटल्यान धांवल्यार ती फुडें धांवता आनी तूं उबो रावल्यार ती थंयच उबी रावता बाबा बाबा कोण शिवा बाबा तू इतू सारकी टाकला सोय म्हाका हांव सोरो तुज्या पुस्तकाक पियेला ना मुश्किल टाकला ना हांव सोरो पियेला फकत म्हाका म्हज्या मोग्यार विश्वासघात केला देखून तुवें केन्नाय तरी मोग केला केला जरूय तुवें मोग केलो जाल्यार तुजोय शेवट म्हज्याच परीन जातलो असो घे उरला तो सोरो पिये हांव सोडपी ना हांव सोडपी ना हांवें सांगला पिये म्हणून हांव सोडपी न्हू हांवें सांगला पिये आनी पळय तुका कसो लागता तो ते केसो भुरगे आनी कितू सोर पिताय ते हे भाशे सोर पिताय आनी घरा बेनाव पासून पिड्या करताय हांव सोर पिचना हांव सोर पिना हांवें मोग केला पूण मुगे जोरीन मोग केला मोगा काबर थोड्यांनी जीव पासून दिला गेल बाळा काय भरपूर घालो सगळे लोक लयताय काय भरपूर घालो आतां मनीस हात मेळना रे बाबा जसा मुश्किलान गेल बाळाचे कोणा कितले गा कोणा कितले जॉनी मुट्टो मेला कितें मेला कितको मेल गा किस्सा म्हणजे तो एकल्याच्या चोराच्या मोगान आल्लो तो मोगान आमू तेगे पांच तेगे मोगाचे हाड पळय हाडो मळी बांबळ्याचे हाड मुडचीत नासतना हांगाचे पेट्रोल घालून जीव दिला भोंगरे गाडया घालून सकाळ कुटल्यानूय कुळूय काय सांगायल्या आनी तेगे तोंड वळख येता घराच्या सुमरान उद्याक बळा पताय मेलो गेल बाळो लोकां तोंड बोत करूंक जाताय लोकांनी उलयता ती रावपा नोगा उलयताय गा लोक उलयताय तेण बळ्यान मत आसताय पळय पांय कापणाय पळय शिरा पळ गायल्याय कित मुशिरा पेले हिंगा त्या शिराप गायल्याय पांय कांदा कीड मुपळ मेल्या हांव किडी पड वतलो अरे तुक मुगाय तुक म्हणून नगाय त्या जोनी पांय म्हणून घाल जनी गे पांय तुक म्हणून नगा म्हणून आनी म्हणजे हाजे Thank you.
पिक्चर डान्स करतालो इंग म्हाका बरें जायना दांडायला तुका हांव याद आयला आतां जालें आतां हांवें चिंतिलां तुमगे घर दार सोड तुमगेर रावता खरें डार्लिंग हे तू म्हाका सो सांगताय ऑफकोर्स जालें आम काजार केलो ना तुवें डार्लिंग कासाराचें बरें आसा रे जाणाय हांवें एक बाजारान बरोसो ड्रेस पळयलाय तो तू म्हाका घेवन दी न्हय दितो गो डार्लिंग दितो तुजी मोगा वचोन हांव कितें करूं तयार तू केला सदांच दिताय म्हणटाय तू बी नाचले तशेंच एक कानांतल्यान आयकता आनी दुसऱ्या कानांतल्यान भायर घालता रे दादून तेश म्हणा दात लागते म्हणा म्हाका घेता तूं बायलो चड बऱ्यो कसली खबर हे कानान लायता आनी पेच के तोंडान बरता काय तुजे कांय दिसना दात लागते मीठ मागायली दिस दिल्याक काय माझ्या पळोवन सोबीत दिसता ओय आम जाय तूं बगले कितें येता तूं बगले कितें येता आम मामलो खंय बरसोन मामो ना बोडलेले खंय जाला खंय येता जाली विचार आहे बिचारा जाणाय म्हाका तुजे पाय लागीं उलोवंक जाय इमिटेशन सासू पाय हय त्याचा लेगा तुझ्या किती ना पुण्यात छापा या दादल्या चोळी बात लागा मुई मासी बक्सर माता रखा अगे तुम्ही गांधी जाणाय तो म्हज्या मोगार सारकोच दिसो जाला पूण हांव खंय ताचो मोग करता समजो डार्लिंग हांवें तुका एक सरप्रायज धाडला सगळ्यात जाणा आनी कसो हांगाच बसा रोखडोच घेवन येता ओके आनी कळत रे पान हांव ह्या घरांत रावतलें इनस 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 कितें जालें बाबा इनस भितर म्हज्या मेजार हांवें एक भांगराचो जोक केलो तुवें पळयला ना बाबा हांवें पळोवंक ना हांव भितर काम करतालो बाबा ह्या घरांत तूं काम करता आनी कोण आयलो तूं म्हाका दुबावताय ह्या तेंपार कोणाचेर विश्वास ना अरे पळयता कितें भितर वचून सोद नांवां कितें? हांवें तुका एक बरो गिफ्ट हाडलेलो डिग्ना येवपाचो वेळ जालो चल आमी या कितें तूं डिग्नाक बी येताय म्हाका फ्रेंड दिसता तूं त्या डिग्नाक लागून म्हजेर विसर घालीत म्हणून ए मी येता काय हांव खरोच तुजो न्यूज मोग करता हांव तुका विसरून म्हज्या एकेरी जावचें ना हांव शिकवताना आसतना तुवें चेडवाचो मोग कोत्ताय उलय बेंची सांग बेंची उलय म्हजे लागीं तूं गो कितें पळयताय राव डिरेक्टर तूं त्या रुमान वच बरें आसा बेंची तरी तर तूं डिलेक्टाचो मोग कोत्ता जाल्यार तुवें म्हाका काय वस्तू दिवचो पडटलो अशें न्हय बेंची हांव तुका काय वस्तू घालची आसा की म्हाकाय तुजो आतां मोग ना बेंची म्हाका डायवोर्स नाका तरी तर तुवें म्हाका डायवोर्स दिले म्हाका हे संवसारान कोणूच साथचो ना म्हाका तूं जाय बेंची प्लीज म्हाका तूं जाय तुका हांव जाय तुका हांव जाय तूं कितें म्हाका फोडूंक सोदताय आतां तूं खंय गेलें न्ही एक चीट ह्यो सर्टिफिकेट तुज्यो न्हय तूं आतां सर्टिफिकेट मेळोंक गेलें न्हय ठीक ना तूं त्या सर्टिफिकेटाचो मोग करता म्हणून हांवें तुका कितें विचारप ना आनी आतां हांव तुज्या डेलिक्टाचो मोग करता म्हणून तुका त्रास जाले बेंची हांव आनी सेंट्रीक मोगार आसली पूण हांव काला जावचें आदी आतां सेंट्रीक म्हाका वाटेर मेवलोलो आनी सांगता आनी सांगता तशें तुका विसप जायना म्हणून ना बेंची तशें न्हय ठीक ना तूं त्या सर्टिफिकेटांनी काजार जाव तुजो संवसार कर तुका जाय तें कर ना बेंची पूण म्हाका डायवोर्स जाय नाका पूण म्हाका डायवोर्स जाय ना प्लीज म्हजें आयक बाबा हांव कितें करूं बाबा हांव कितें करूं सांग बाबा हांव कितें करूं लेका ओय म्हाका हे संवसारान कोणूच ना एकटोच आसा तो म्हजो गोंयकार आनी तुका लागून तो म्हाका डायवोर्स दिवंक सोदता म्हाका तो तुका डायवोर्स दिवंक सोदता जाल्यार म्हाका कितें कर म्हणटाय लेका तूं म्हज्या गरजेची वाट सोड तुवें लागलो चेडूं तुका चेडो फास्ट ना हांव एक काजारी बाय आनी संवसार पिड्यार दवरनाका प्लीज देखा तुका दिसता
आवड जाय तुझी वाट सोडली जाल्यार तो तुझा परत को करतलो मग आगो दादा तुझी सारखी पीठ आयल्या पिशा कुचे मोजी ठीक आयला अरे गाव पिशे ओय अब पीछे मुझे स्क्रॉल कर मग पीछे करून दौड़ला इधरच अब पीछे चला मुझे स्क्रॉल कर मग पीछे गेला मुझे स्क्रॉल कर मग पीछे गेला आम्ही या राव हाव तुका डाय बसती ता ओय उठते आधी तुवें म्हाका बरोवन दिवचें पडटलें हे घरात आनी तुका कांयच ना म्हणून जे कपडे घालून तुवें घरात बसलो तेच करून तूं पोचलो वेदलो कपडे आणि खंयचे कपडे हे कपडे घालून वो हे कपडे घालून ओ चला मोठो तुमचो दाखल तो आपल्या व्हडलो मालीक सोदलो दाखयतो काय ठीक ना जाल्यार हे ते पागान असलेले बोके जे आंकवा चेडे मेळना सून काजारी दादल्या बरोबर भोंवता ते इनास तोंड सांगून उलय ते नोकरे घराचो होय हांव नोकर अरे ह्याच नोकरान तुका ह्या घालून हाडलो देखूनच तूं मालीक जावंक पावला इनास इनास तू जावन आसा एक सुणे होय हांव सुणे पूण उगडास दवर एक सुणे पासून आपल्या दोनूक सदांच विस्वासी रावता पूण तूं तांच्याच गांवन तांकांच भोगता आम्ही अशा लागीं म्हणून फायदो ना कितें तूं हांव कितें करूं हांव कितें करूं आणि गुगडास दवर वो तुका इनाम तूं जीव आसो पर्यंत तो बेंजी तुका केन्नाच डायवर्स दिवंक पावना तुझ्या डिरेक्टाक घेऊन बेंजी गेला तुझ्या डिरेक्टाक घेऊन बेंजी गेला बस तू जाणे म्हाका दिसता त्या डिरेक्टर तुका फोडूंक सोदता म्हणून देवाची विश्वास ना त्या चेडवाचे नाटक फुटी असं आता 500 रुपयाला ड्रेस घेतली बघा पण म्हाका 500 रुपये ना पायच काना घाल कित्या म्हाका 500 रुपया कोता पाय घाली ते गेला अरे मैं जाऊं जो नीनी मैं थोड़ी जाना तू जो नीनी जितो मेरे पाया तू मेलो ना रे बुद्धा आणि मग ते सगळ्या लोकांनी होड मारली बरे बाबा तू मेल म्हणून बाबा ती बस तू जात किती तू ये जा मेरे माग जोर आहे किती जोर आहे ना कोडकोड आता अरे बाबा कोण येता काम जोडा अरे बाबा किती सगळं तू येत झालं त्याला तू बघा की किती गेला ना मोठा खुश नाही मेरे पाय ते पैसा लागो या बाजूला मागे पुतता की असला तर तू किती पैसा आहे 500 रुपये 500 रुपये दो तुरग्या फक्त 30 रुपये तू 500 रुपये किती तू ये मुनीस मेरे पाय तो मला मोठा टॅक्सी 300 रुपये पुन्हा काय होय या बाजूला मागे पुत वरा टॅक्स म्हणतात लागे होतो घे पैसा पासत बिना का पैसा पासत की मी पाकिट लिहितो होता मी तुका 1 2 3 अरे तो वर झालं तू हे तो तुझा कॉल होतोय तुझ्या पुत
थोडं मासे काही तो पाहिजे तू त्या पहिलं तो आता कशी तावं कसं आहे बाबा गं साहेब माय गे दिस बोर आपण पाहतो आपण तो पास सारखं होत आहे का सोडे घरी तोंड ह्या का होय चोय हा साव टेस्ट कर और त्यार मामी ते और तू जिबे बंधा दोरा एक तुला जिबे बंधा दोन जाय आशी एक सांग ते कित जाता ते गुळ येता ते तोपली सोडटा ते कान सोडटा ते दाढी सोडटा ते सारखं कडकड येता मुगे एकलो मरगात ते तलवार करतो ते तलवार कर मुगे आपण तलवार करतो तुम्ही ना काम तक चालवा करता बिना का साहेब माय काय नाही ना झाला बरोबर साहेब माय किती 200 आणि 4 झाला मोकलो अरे बाबा कुठं बिना का ओय ओय बुरे सारखं धोकवाच पडे हा वक्त पुरण नीत तुझ्या जाती तो वेगळी गाडी बुरे तो रात्री तू बेकी बुरे तो ते बस इतकं जोर कितकं जातं कर नाही का ती वक्त त्या जाती तू वेगळी गाडी आता जीवा समरायचा ना की हात गुड किती बर नाही अरे हल्ला का पोस्ट का तू किती सांग करून जाय होय ठीक आहे सर मला काय इके साखर दे काय लागलं ना जता केला तू बस तो मी तुला तू चोट तुटले हे कोण तू स्कूल पाय सांगाय सो येऊन कित्याक वेट झालो पळय तो हांवें पाय ट्रीट करून सांगलें म्हाका 5,000ची गरज आसा म्हणून तुरी पाय हांगा कित्याक येवंक ना जे स्वातीर तो काम करता तुवें सोरी पाय म्हाका सांगला येनाका म्हणून पाय म्हाका हांगा मेवता म्हणून सांगलें पूण आयज कित्याक येवंक ना काय पाय बाबा बाबा दे घे या 5,000 बाबा चल तू वच चल बाबा वच कितल्या तेंपान बोर्डिंग आसता परत आयला तुका मेळोंक तुझ्या मोगात आशा तो पाय अरे तू म्हाका वच म्हणटाय हांव सगळ्याक समजता बाबा बाबा ही सगळी कामां तुका मोगलाक चीट करून सांगतलो चल तू वच ना माझ्या पिता वच म्हज्या लागीं उलय म्हज्या लागीं उलय बाबा हांव तुज्या लागीं उलोवंक म्हज्या लागीं वेळ ना चल वच पूण चल वच म्हज्या पिता तुज्या पांयां पडटा चल वच दुसरी पावडी तुका मेळोंक येतना म्हाका तुज्या लागीं खूब उलोवंक जाय पाय म्हाका तुज्या लागीं खूब उलोवंक जाय पाय म्हाका तुज्या लागीं उलोवंक जाय म्हज्या पुता सांग कोणच म्हाका म्हज्या पुता लागीं तुडून दिता आसतना पाळ्या ना जाल्यार तुळो
मेजाचे पोरेज घालले पोरीस घालून दवरला पळयलात की ना म्हजो जाव येताचे सासूबाईचो कितलो मोग करता तो बरे बाबा पोरीस जाय पोरीस किती जा सासमा एक काम करून उमेद दिसत म्हाका बरी ताई दिसली बरी ताई राती बरी अरे बाबा तू कितला बोलायची ना आणि तू खूय होई कसं देऊ बरं म्हणजे पुता बाबा ते तू येत असताना डॉक्टरांनी जे सांगेला असताना तू घरात बाहेर नेला तुझ्या सांबर काढा का ते तू तुझ्या सांगायला आजपासून सोड म्हाका किती रे पुता दुखता बाबा बाबा बायला गे रोग तू केदा सोन्याचं लागलो हा बाय बस तू नालो रोग मुगे नु गेलो मुगे ओकलेला आणि मुगे सासमा येलो अरे ओकले गे आणि सासबाई म्हणून सांगत तुला बस कित्याक अरे घरात तू केदा ते तुगे तो रोग गेला तुझ पास माग सासमा आणि ओकले लोक सोड किती आणि लाभ मा सासमा बाबा तुगे दादल्या कोण भरून हा बाबा जॉनी रोग सुमंग घालून झाला वेला झाला सासमा मिरे वाट आणि कोणी कोण जोडून जीव घेतलेले अरे तुझे रांदू बी घाला लागलो कापोसतात कापोसतात मुगे पुता गे दादल्या पण हुई गेले हा सगळे आडोळ्या तू आणि जाग्यार दोर बस सासमा आधी मुंडाले चेडवाचो माय पाय दुखी आणि चेड्याचो माय पाय सुखी म्हणून पुढ्याचे मार सगळे पोट्टे झाला अगो मार्गारे किती झाले तू मुगे चेड्या जॉनी घरांग अंडोर पालो तू सांगो किती तुझ्या चोणी हांवें घरात घालून ठेवलो ना? दवरला अरे तुझो पूत आपल्या पणांनी येऊन माझ्या घरात रावता तुमचे जे जादू केला किती म्हणले तुमचे जे लिंब केला त्याचे गोणी केले ते घरा बंदवला साहेबा बोगस अरे गाड्यांनी जाऊन तसली मनशा आम्ही नय गाडी गे बोन असताना तो येईन तुमगे राहून मुस्तान काय असा का तुझा पुता केलं रावला ना झाल्यार आपण तुझ्या पुताक आणि वरता का घरा अरे तुझ्या पुताला गे हांवें म्हज्यो तुवें काजार केली जाल्यार ओय. तुझ्या पुताला गे असा कितें मुगे पुता को काही ना मुगे ना. पुता कोणे बाबा जॉनी यो पाय तू गारो राहिला यो बोला 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 अरे म्हणजे पुता गारो राहील मग तुझा आगारी ना सासमा या नाला एक पाय चुकीत मुळा आई काय म्हणलं रे बाबा? काय म्हणलं? काय नुकते करून नाही बोलले की ना तुझ्या पुतान तुका कसला जबाब दिलो पळतो ए ना. तुझ्या पुतान तुका सांगला आपण घराला गेल्या ना म्हणून आता किती कोण जाणाय कोटी घे उदक घाल नाक बुडो आणि सासमा जातकोता दुसरे बाळात सासमान विरोधात का तू सुण्या आवयतलो किती या पायके हातकातून सुने हवयतलो होय अरे जॉनी या मुगे हातीन तुगे केस केसो त्रास काढलो ना जाई केस केसो तुगे काम केलो ना जाई आणि कित काय म्हणे हे चेसून उठा लागो तुमगे हातकातून तो बार या पायचे तापट बार तापट अरे हात सोगल कित्या काढलो तापट वाचून वाजलो रे मुजपुता जॉनी तू येतो असं असतं तुगे माय मेलोली आणि तुगे माय छाडल्या सगलो गावचो लोक म्हाका सांगताले बालतुराव तू दुसरे कोणी काजार जाव पूण हांव जालो ना फकत तुजी मोगा लागून अरे तू पोचलो त्या खंयच्या सुण्या पोचलो जाल्यार आयज ते सुणे वाडे जायन हे सास माय बस पडला तो बेगी मुगे आतूर संजना दी बाबा दूर दिलो बाबा आणि तुका एक वर्ष होता कित मुजपुता सासमान सांगितले आणि मोगळाच होता कित पुता कोट घे ती तू दोगा नाक बुडान जुदी बाबा म्हाका पायना मुसलमान की मुसलमान तुमी कोणाकच पिवची ना बिनाक म्हणा बरोबर असेल म्हाका कसलो उगडा असले बाबा मुगे अक्कल तुगे जीव दिले का की तुझे दीस जाले हांव बारीक नोटीस कर तेका घरा आमोर कोण लेट कोण काळोख कोण भितो सदा आज तेका आन्साची घरा अरे बाबा लेट करून काढूक करून आयले जाल्यार कितें जालें कितें? येते रे घरा कितें जालें? चल भितर जाय ते काम आसा चेडूं जेवण घेतलेलो न्ही बाबा रांदूंक जाय रे बाबा भितर जेवढ मनीस ते किती जालकांनी जाता ते तेगे काम करून येता हांवें गांव उपास पडा तुझे काम काय नाही बाबा बालदी भितर रे बाबा ती मुली सासू माय दवरताय अगं बाय ना अगं बाय मागना जो हसता किती आळपा झालो अगं बाय तू साधा मग तुमगे कर धाकट्या मग क्या दोड घर गोगातून गेले अंकल तुका चोळ्यात चोरते बरें करून कित्याक? कित्याक तुझ्या मोटरांतल्यान म्हाका घरा हाडून पावले अगं बाय तू थिंग बसी रावताले बस येय नाही ना मा मोटर घेवन येता मग तू म्हाका आतां दाखयला आनी हांवें तुका आनी पावयला
बाय तुमगे दुसरा आहे तू मुंगो बाय किती अंकल तू बोलता हांव तुका कितें पिवंक अगो बाय पिवपान नाच गो बाय अगो पिवपान आहा दिवून रावतले बाय गो तुमगे कुकू करू ते तू दाखवता तू घाल ना लो मांडे तुझी हा रिलॅक्स का तू तो करपाक म्हणालो रे या विचारून तू कोण हांव कोण काय जात तू होय हांव तुगे बॉयफ्रेंड तू म्हजो बॉयफ्रेंड म्हाका म्हजो दुसरो बॉयफ्रेंड आसा दुसरो बॉयफ्रेंड कोण अरे जोड्या तू गेस छोड़ आता है कुछ पाए वो कितना तू मोर पड़ो पहुंच गया बायगो अंदर में मांडो के बायगो जो भले कर बाय जो भले करू एला तुमगारी के सो अपमान उतर गो बाय बके आले समोर बड़ा बके आओ तुम गया तो तुको का झाला त्याने पहुंच गया तुमने मोता तू आमच्या घरात असा तो मोजे लाईन काढत जाऊ तू आमच्या घरात असा तो आमचो सिरी तो कसो आमच्या घराला काम करू काय सांगून दाखवता सात मला आओ तुम गया तो सीरीज करू तुम गेली आओ सीरीज तो टापो जगा बापो सात माय की त्याग रे बाबा जे कोई मोजे चेडू किते उलयता आणि किते करता ते सगळे चितूनच करता काय थोडे दिसता का आमच्या घरात असतो नी घरातले काम तरी करून जातलो ते तुम्ही पडत घ्या काम करू तुम कोता जे तुम कोता ना चिन्ह हो कोताई आकार को पास में करो काम कसो काम कसला? घरी तो काम करून नाही जाणार आता जाता तुझी खाटली पडली घेऊन गेला जातो ओय तापरा तुम देख कोई जाला ना गलती रुची तुमगे घराच्या रोड की चले तुमगे जायचं काय ना अरे तुला तुझ्या पिशाण्यावर बसून का कोई ताऊ तुमगे चोड बी आवतले दोरती आगोड्यानी मागून घेतलो लो पुता संवसारान नाव मोजे उरो कोटी दिवन पुतान सांगून धाडला जाल पडून मोरो दापट मारले सासपायक रांदून वाट्टा Llena traza telegiro Kapot mojer malele tenna Adut kita kari doro Mota Kotya nak dia mota किसा लाइक लो कैसो कहां की चाल रे Aga tu चाले मुगा पुतान मुकोई कोटी दिला कोट्या नाच मुळे चांगला आणि जीव दी मुतागला आता जीव दिता बंग तुझे पुरागा की झाले तू बरो रात बोतालो आजे अलगेरी तू त्रास गाणीसो म्हणजे तू मग चार सेता चिता असं सांगा कारण किता काय म्हणू होय का केन्ना असा एक दीस येत नव्हतो असं घालपाचो कसो का म्हणजे तू जाण जावपाक सोयता म्हणजे अंगा घालपाक कारण कित काय मग तो हांगा घालपा कारण कित काय जाल्यार ध्यान म्हाका आंगोळ्यांनी पांय जापूत दिले पांय जापूता ल्हान हट केले बरी स्कॉल शिकयले बरी देख दिली आनी वाडोळ जातले ताका पांय जापूता पावतींग काजा केले आतां मुगे पांय जापूतांनी म्हाका खुशाल दवरला आतां एकदम खुशाल पुताचे जाल्यार तुगे पुता म्हाजेन न्हय मुगे पुता म्हाजेन तुगे पांचूय पुतांनी तेंगे कांयच केला जाणटे पुराय खुशाल दवरपाक हय कांयच केला आनी जाणटे पांय हायट केला केसो हायत केला का केसो हायट केला तुका जाण जावपा जाय सांगतो या जाल्यार मुगे पांय जापूतांनी आपल्यागे बायलांगे आयकोन एकले पांय कोण आरजी लांगायला के दोडमा कर आज पांय जापूत आसून एकलो पांय तेंगे आरजी लांबल्या पूण हांव हुशाल आतां कितें एकदम हुशाल आतां कोट्या नाक फुडें जीव दिता म्हणा न्हू काय आनी कोट्या नाक फुडें जीव दिचना कित्याक गो हागा तुगे पांय जापूत हय आनी पांय जापूतांनी तू कितुले दूख दिन हिमाल पळय तू काजी लागायला हय तरी आसता तू हुशार हांव हुशाल जाल्यार मुगे एकल्या पुतान बाकी कोट्टे नाक फुडें जीव दी म्हणून जाल्यार हांव कित्याक तुका जावपा जाय हांव हुशार जातलो ओके सांगेल मरे हेका जीव दिन मन दी आल्लो हागा तू आतां आजी लावय थिंक जायते त्रास जाता आसतले न्हू कोण सांगला तुका अर्जी लावची हांव पळय तो तूं तू कोण सांगला म्हाका अर्जी लाव त्रास पडलाय म्हणून तू वयत गा अरे हांवें चिंतिलां मुगे पांय जापूता दिसा शिकोवपाक दिसा तुका बापा ओय कित कोनू कित कोनू हांवें चिंतिलां हांवें कळ्ळें कासाजाच्या कितें जालें रे
तू सकल चोयत असो आ अरे जाण जाव सुमला असोता पूण सुंबा ओढ वयता तू कित समजला बाप कोण मोग काजा जावपा जायना म्हणून अरे हांगा चिपूण मला पिचीच करून रगत येतो न्ही उगडास तर हांव आयकवार काजा जाता आनी मुगे पांय जावप आनी सारकें पळयता हा ओय तू जाणटो म्हज्यान ही स्वसा तरी येवन आसतलो आनी हे इदा दिरो काजार जावपा मुखार चल्ला दुरी तो हे इदा दिरेक काजार जावपा लोज ना जाल्यार म्हाका काजार जावपा किसलो तूं हांवूय काजार जातलो आनी मुगे पुतापूर शिकयतलो म्हाका तुजें कांयच आयकोंक नाका डिरेक्टर म्हजें रावंक जायना आमी जाता इतले बेगीन काजार जावया प्लीज तूं कांतो जातलो जाल्यार तुजे लागीं आसा तरी कितें म्हाकाय कशें आसा तुजे लागीं करत जावं पूण म्हाका डिंगाचे सगळी ग्रस जाय जाय कित्याच काय ओय आनी तीच वेळ म्हाका दिवची पडटली कित्याच काय मेळटलो जाल्यार एकूच उपाय आसा उपाय आतां उपाय म्हणजे टिकनाची वेशी मारप टिकना सदांच नित्याचे आनी न्हिदेची पिल्लां घेता फाल्यां हांव चेक करून ताका चड न्हिदेची पिल्लां दिता ताका न्हीद लागतोच ताका हांव फाटल्या बायक उडयता पूण पुलीस कोणाकूच उपाय वचचो ना हे डॉक्टर जाणा टिकना तकलेन सारकें ना म्हणून डॉक्टर रिपोर्ट दितलो टिकना पिशें जावं ताणें फाटल्या बायक आपलो जीव दिला म्हणून डिरेक्टर तूं आतां घरा वच म्हाका सगळी तयारी करूंक जाय फाल्यां टिकनाक न्हीद लागतोच हांव तुका फोन करता ओके 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 देन बाय बाय विश यू ऑल द बेस्ट हाय बेंची म्हजें नांव सॅड्रिक आनी हांवें आयकलां की तूं तुज्या गोरकांनीक डायवर्स दिवंक सोदता म्हणून तो रेसो होय हांव म्हज्या गोरकांनीक डायवर्स दिवंक सोदतां फुडें विचारूंक तूं कोण कारण ते आसले म्हणून भितर सरला कोणाने वाचला ना आनी बेसी बाळाला म्हजें नांव भास्कर हांवें तुका वळखोंक ना म्हजें नांव डिग्ना ठीक ना ओय कोण बेंजी साहेबाची घरकार हा म्हाका वळखोंक ना हांव तेंच्या फॅक्टरीन काम करता हांगा कित्याक आयला बँकेक मेळोवंक ना तुका मेळ म्हाका जाणा काल म्हाका बेंजी साहेबान सिरियसचा काडलो कारण नासतना तुज्या बाबान केन्नाच म्हाका कांयच वळख ना कित्याक तुजो बाबा आसतना आनी कसलीच चुकूय आदारक ना जाल्यार आतां काल कोण कृष्णार म्हणटा ताची चीट आयली कृष्ण आहे. हय हांवें ती उगडून वाचली देखून म्हाजें थाबड मारलें म्हज्या दोळ्यान आसलेलें वाकलो व्हडलें वाकलो नासतना दिश्टी पडना सारकें करून दिलां 8 दिसांनी जातलें हांवूच नको ते बँकेचेर कितें आयला म्हणून जाणाय म्हाका सर्विसीचो काडटर म्हज्या कंपनीन कितें दुडो आसलेले ते मागलेले देखून म्हाका जिवाक मारतलो म्हणून धमकी दिल्या बेंची साहेबाक सांग म्हजे दुडो दी म्हणून नाजाल्यार हांवूय मनीस डेंजर घरात पडल्यार हांवूय बेंचीक जिवेची मारतलो नाका नाका तूं ताका जिवाशी मारिना काय ताणें तुजी दुडी दिवंक लाय न्ही हांव ताका दिवंक लायता आनी परत तुका फॅक्टरीक कामाक बरोवंक लायता खरेंच तर कितले मोगाळ तिका कांयच खबर ना जाणाय तुजो घरकार एका चेडवाच्या मोगान आसा आनी तो ताच्या लागीं काजार जावंक सोदता बँके आयलो चल चल तूं वच चल वच राव आनी फाल्यां सकाळीं पयलें वीस जातकच म्हाका बेगोची टाकी मेळ ओके चल वच फाटलें जातलें वच डिरेक्टरच्या मोगान हांव सारको पिसो जालो हांवें तुका दुखयलें ठीक ना हांवें तुका अशें करूंक फावो नासलें तूं उलयताय पळय ठीक ना खरेंच बेंजी बरें कितलो अनुपकारी मनीस तुज्या बापान म्हाका मनीस केलो आनी त्या डिरेक्टर लागून हांव तुका विसरलो त्या डिरेक्टर विसरून हांव तुज्या सोडशें आयलो बेंजी म्हाका तुजी विस्वास आसता शिरी एका दिसा तूं म्हजी येतलो म्हणून आनी ती डिरेक्टर सोडून तूं आयज म्हजी आयलो न्ही आय एम रियली हॅपी बेंजी ठीक ना तिनाच तो खंय गेला आयज येवचो ना म्हणून सांगून गेला कित्याक विचारता कांयच ना म्हाका सोडत जाय आसली हांव घेवन हांव घेवन येता तूं बस अरे हांव घेवन प्लीज आयज कितें म्हाका बॉस सांगताय आयज तान सगळीं कामां हांव करतलो अच्छा तूं येतास घेवन वचून ओके I'll get a soft drink for you, okay? ओके
बाबा माझे सूप बाबा करून मिळालं बाबा अहो काळ जगतात मिळेल बाबा मुझे सूप मुझे बहुत आएगा पापा बहन जी बॉस्को आएगा बहन जी ऐकला बॉस्को आयलेलो आणि सांगा तुवें ताका सुरीचो तो काडला म्हणून होय तो कामाक सारको येनासलो आनी काम म्हयन्याचो पगार घेवप बरें न्हय तो बाबडे घरी ताका बहुत एक बॉगिंग दी आणि कामाक घेवन तो सुद्दां ताका आणि इतकेच न्हय ताणें म्हाका जायते सांगला तो सांगो की तूं एका चेडवाच्या मोगान आसा म्हणून पूण हांव रायट प्लीज टेक इट इजी आणि तो सांगो की तूं एका कृष्णा म्हणटात ताचे लगीन पार्टनरशिप बिझनेस करता म्हणून आणि ताणें म्हाका सांगलां की तुमचे बिझनेस आय मीन बिझनेस इज गोईंग इन फूल स्विंग डिग्ना 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 आता हांव ताणें फाटल्या पांय पडयता आनी हो सगळो लोक समजतलो की तूं पिशें जावन तर फाटल्या बायक आपलो जीव दिला म्हणून हॅलो आपण दिल्यात का आपल्याला जीव उलयता सगळें सारकें जाला फकत फकत डिग्नाक ट्राय करपाचें म्हणलं आता फोन खरा दवरता आनी डिग्नाक ट्राय करूं कितलो जाणो त्या चेडवा काजार जाणो पूण लिमाय गोळे मुगे हायले हायल्यान सास मागीर म्हाका धांडायलो म्हाका पयलीं कळो ना तें कांय पयलीं तें म्हाका फुलयलो हें म्हाका पयलीं कळो ना तें सिटा भायर घालून मारपा तें तें रावन आतां 5 दीस जाले हांव रस्त्याचेर उपास भोंवता कोण भीक मारल्या भीक गायना पांच पयलीं केसो तोंड घेवन वयता एक दादूल येता तेका भीक मागोन चोयता कोण मुगलो पाय ऐकूया मुगस रे पाय कितें जालें ना रे पाय मुगे चूक जा रे पाय पाय हांवें कितें केलें तें भुरगे मदीं जें केलें मरे पाय अरे पाय कितें चोयता बाबा तूं कोण हांवें तूं वळखिलो ना म्हाका व्हडला हांव तुगे पूत जल्ली मरे पाय बाबा तेव्हा म्हाका एकलो पूत दिलो बाबा ते काही जाल्यार परत तूं पयन येयलो आनी म्हाका पूत ना म्हणा रे पाय सास मागीर जाल्यार मरे म्हजे पोटा बुकला जॉनी हांव तुगे पाय न्हू सो ह्या फुडें हांव तुका कितको बूट शिकयता तुका सासमागे मोग शिकयता रे पाय सास मागीर जाल्यार मरे पाय आनी हांवें चिंतिलां दुसरे कोणीक का जाताच्या ओय आनी कोणा कोण ते सस्पेन्स पाय जावं तूं गाजा गाजा जावं तुज्या फुडार कोर हांव तुज्या फुडाराच्या हाडिना तूं तुज्या फुडाराची जायता हाडिनो पूण बिग्गेस्ट म्याक 10 रुपया आहला गा रे पाय तुका जॉनी चोय तुका आनी म्हाका काय ना आनी हांव भिकाऱ्या भीक गायना हांव भिकारी म्हाका भिकार केलो पळय पाय तूं कितें उलयता तूं स्वता म्हाका चोय आयकुताली म्हाका पायच्या हांव सास मावळ जाली आनी आज हांवें रस्त्यार दूड हात पडलो तूं खरें सांगपा म्हळ्यार त्या चेवळा मद आनी म्हजी मद कांय ना त्या चेवळान म्हजी मर्यादी बाळो ना आज पासून निर्मळ तुझं नाव किती निरास 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 बरं होता याच घरात काम करता याच घरात काम करता रावता खंय याच घरात रावता कितलो तेंप जालो 20 वर्सां जाली 20 वर्सां जाली तूं याच घरात रावता याच घरात काम करताय हा काल तूं घरा लागीं नासलो खंय आसलो हांव म्हज्या पुताक मेळोन गेलोलो पुताक मेळोन गेलो कितले पूत आसात एकलोच पूत आसा एकटोच पूत आसा कितें करता डॉन बॉस्कोन शिकता डॉन बॉस्कोन शिकता आनी काल तूं ताका
मेळोन गेलो आबा कालूच तुज्या पुताक मेळोंक वचूंक जातलो न्ही बरें आसा पळय गरज पडल्यार तुवें पुलीस चौकीर स्टेटमेंट दिवचो पडटलो एक सांग आमकां बायत मेळिल्ली कूड मेळ्ळा आमी ती पोस्टमॉर्टम करून हॉस्पिटलान धाडल्या तुका कसलो तरी दुबाव आसा साहेब त्या गांवांत कितलो लोक येता त्या घरान कितलो लोक येता हांव तुका कोणाचें म्हणून नांव सांगतलो साहेब आबा बरें ते हवालदार पळय ते प्रेत आंबुलन्सीन घालतात वचन तांकां आदार कर सेक्रेटरी साहेब हे सगळें कशें घडलें तूं कोण म्हजें नांव वास्को वास्को आयज 20 जातात म्हाका दिगनाबाई एगर्जेशी मेळपाचें आसलें पिड्याक दिगनाबाईन बाय कुडकी मारून जीव दिवंक ना ताका कळ्ळें तरी जिवेची मारला बरें तें तुमी सोदून काडात पूण कारण नासतना दिगनाबाई जीव कित्याक दितले वय कारण नासतना दिगनाबाई तूं जिवी आसा आनी बाय पडून मेला तो कोण बाय पडून मेलो तो डिग्नाचो गोंयकार बेंजी तुझ्या घरकाराचे नशिबान किती फाव असले ते ताका फाव झाले आवाज राज्य असला तुझ्या एक काजार जाऊन पूण सेड्रिक हो समाज तुका जेवूंक दिना म्हाका लंडन सर्वीस जाल्या आनी म्हाका जाय हांव लंडन वयताना तूंय म्हज्या सांगाता गायलेलें पूण आमचे बिझनेस हे घर ते सगळे विकून तूं म्हज्या सांगाता घे सोरी वर्ष करून तूं म्हज्या सांगाता गायलें जाल्यार तुकाच फायदो जातलो पळय तुकाय जाल्यार संवसारांत कोणूच ना हांव तुका सगळें सूख दितलो पूण सेड्रिक हांव तुका उपरांत सांगता उपरांत आनी कांय सांगपाचें उरक ना पळय म्हाका दिसता भायर कोण आयला म्हणून कळना काय सोरी येदी रातचो म्हाका तुज्या सांगाताक पळयलो जाल्यार बेश्टोच गडबड जातलो ते खातीर हांव फाटल्या जनेलांतल्यान भायर सरोन येता हांव आयलोलो म्हणून कोणाकूच सांगू नाकाय कोणाकूच सांगू नाकाय तुमच्या घरान उजवाड पडून भितर सरलो जिना हांवें तुमच्या जनेलांतल्यान एका दादल्या मनशाची सावडी पळयल्या तूं कोणाला घेवन येताले जिना हांगा तर कोणूच ना हांव एकटीच आसा जिना तुका खबर ना क्रीम कॅनस बॉक्साना म्हणून आनी हांव जाणा तुज्या गोरकाराचो किरमिदर कोण ती तुका बेस बरी खबर आसा म्हणून हो इन्स्पेक्टर म्हाका खबर आसा तुका जाणा जावंक जाय बेंचीक कोण विशेशी मारला तो बेंची कोणी जीवेशी मला जिना हांवें तुवें हय चड इन्स्पेक्टर तो म्हाका खूब सतायतालो आनी तेजे त्रास सोसूंक जायना तर हांवें ताका तुवेशी मारलो तुवें ताका जीवेशी मारला कसो पूण तो ते बायट पयलीं हांवें तेच्या पोटान सुरी घातली उपरांत तो सोमतूक उखलून बायट उडयलो हे तू सच सांगता डिग्ना ओ इन्स्पेक्टर हे तू सच सांगता डिग्ना वाय फोट तू फोट मारताय कित्याक तुझ्या गोरकाराच्या पोटाक कसली सुरेच्या गायाची निशाणी नासली आमकां फकत ताचे तोकलेक मार मेवला आनी हे तुवें म्हाका सांगलें तें पुरो आनी कोणाक सांगू नाकाय गोडचे बाय त्रासान पडटलें एक सांग म्हणजे आतां गोडेल घाल नासलो घालतालो ताच्या बोटार बुद्धी आसता नासली आसलेली ताच्या गोळ्यान सोडपडी आसता नासली आसलेली हे सगळ्यो वस्तू आमकां ताच्या आंगार मेळोंक नात
ताच्या बोल्सान सुमार 2000 रुपया पण आसन असले आसतलेत. ताका आमकां ताचे दुडवाचे पाकिटी मेळना. अजून एक थावे जाता की वो खून जेरू दुडवाचे आशेक लागून जाला म्हणून. कोण केला कोणे? आता तुझे नाव सांगताले न्हय. तुका तो दुडवाची कसलीच गरज ना. आमकां फकत ताच्या शर्टाच्या बोल्सान ताणी शेटी लागीं 5000 रुपयाचो भांगाराचो जोग विकतो घेतलो ना ताचो रेसीट मेवला. भांगाराचो जोग? हांवें विचारला वो कोण? हांवें विचारला वो कोण? माझ्या मामाक तुझ्या चेडो जॉनी. जॉनी जॉनी कित्याक ना रे हे देवा तुजो तुका खंय वताय? भितर गरम जालो भायल्यान येयलो वयता मरे. आब्बा गरम जाता जाल्यार तुजी गोरमी हांव घेवन येता. एक सांग कित्याक ना रे बेंजीचो खून जाला त्या दिसा तूं खंय आसलो? हांव सासमायन घेतू गेलो. सासू मांयगे टुराक गेलो रे. आब्बा टुराक गेलो रे. तुका जारी पायचे गो ताका बेस्ट सातार न्हू गे तूं सासमायन ताका. एक सांग तुका कोणाचो तरी दुबा आसा? जॉनी तू मुगे पूत न्हू. चोय तुका ह्या फुडें हांव कितको बूत शिकयतलो. तुका सासबायगे मोग शिकयता. होय कित्याक रे? म्हाका एकल्या मनशा दुबाव लागता. दुबा लागता? होय. कोणाचो? तो मनीस डेंजर. ते दुसऱ्या ग्रेस काय आसा आणि तो जावन आसा कोण? मुगे पाय बांदूरा. 1 2 3 गो. Margarita, boca tuya sale al piso, acaso la macaboso, tranquila todo loco. Margarita, la cosa no es macarizo, corto lo que sale quiso, por el pista tuya que son. Boca tuya, a piso dala, persona munor, la mentira, vaya core, boca tus manmela, carga tu curvo, solo novela. Margarita, tu te paga la montaña, tu llevas de su cadena, la carga pena. Margarita, tu no llega ni cena, unidad de mi que me llena, con mano chicha quena. Margarita. अरे लोकांच्या बायलांची नावां घेऊन रस्त्याचेर गंधारा करू तो ते कोणी शिकयल्या? Hey, you gully! कितें म्हणली? गोली? सायबा बोगूस? You mean to say Margarita? होय मार्गारीता जावं समोरचे नाव. Margarita जाऊन मी कंत्रा नाव. पण मार्गारीता जावं समोरचे नाव. अरे हांव मार्गारीता मू मुगे कांतार मोठा आणि हे समजून नुसता मार्गारीत मग ते फिंगर कर मू आगे मार्गारीत जाऊन मुगे कांतरा नाव. अरे हांव सांगता मार्गारीता मोजे नाव म्हणून. तू मोजे नाव घेऊन रस्त्याचेर गंधारा करताय. राव, मोजे गोरकारा का म्हणून वाटता आणि तुका सारखी रस्त्याचेर अबय गंधारा करूंक दे. आपण क्या कर काय जा. आग दिसत आहे बाल मुझे अंगा पण सत्ता जा. अबय आंगा सरी आले तो. तो यात क्या गो की तू इशारा तो ओय जा. what happened go तो चेडो मोजे नाव घेऊन रस्त्याचेर पळोवन गंधारा करता. म्हाका गोपान दवर म्हणटा, वेंगेन यो म्हणटा. विचार ताका न्हय जा. आगे सांगू वो तुका आफ्रिका काय हुई सांभाळो कितें म्हणले? आफ्रिकाचो काले? ओय. अरे तो आफ्रिकाचो न्हय, बरोनिसाचो गोंयकार, म्हजो गोरकार. बोलपाड सुद्धा इतू गोंयकार काय आलो अरे जालें तुका हे भाशे मुगे डार्लिंगा रस्त्यार फकाण करपा मात पूण भिरांत दिसना? कोण फकले कोण फकाण केले? यू डोंट नो दिस मॅन दिस मॅन इज डेंजर डेंजर. ए कायर यू ऑल्सो डोंट नो दिस मॅन यू आर ऑल्सो डेंजर आगो सुरिये, तो तुका मारूंक कोण वता. कोण ओ मामा तो ओय. तू माझ्या त्या हाती रोगे हा. What happened? What happened? Hey, you don't know? You don't know? जा. ओय 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 इन्स्पेक्टर हात मुगो मार्गारी. अरे गो अरे रे सांगू तू इंस्पेक्टर बित्तो तू कोणागे कित चोला बाबा आय कोणागे काय तुल्लो ना रे बाबा. मागी तुय मुगेल्या पुतान जॉनीन मुगे बोगलान गायला हांवें बेंजीजीत मारलो. हांवें काय ताका मारलो ना ते बसता हांव बेस करून वत न्हय बाबा. बाबा म्हाका सालवार कर बाबा. सालवा करी आता तो मा दादागिरी
सांगता मरे म्हाका आज सालवार कर म्हणून हांव कोणा सालवार बाबा जाता जाल्यार सालवार कोर न्हय मोठे गोरकारा मार्गारीत पळया गो मार्गारीत चोय तू चुक चुक चोय हांव तुगे गोळा सालवा कोता पुण्यात तुवें म्हाका 1000 दीस पडो 1000 होय 1000 कितें ना कसावचे तुमको 1000 रुपये ना गो कितो आहे 100 रुपये 100 दी मुला माहिती बाबा ते मग चालवा कर रे बाबा चोय इगारा काय बिला काय अगो मार्गारीत तो घ्या मग पैसे घेऊन गेलो आवडी तो लागी कित करी हा मार्गारीत बिये ना काय हांगा सर उबो राव एक जा बार काढ ना काय इस्पेक्टरा कितें सांगूंक जाय पळय तितलें हांव सांगता बिये ना काय एक सांग तू वळखीची दिसताय तू त्या मार्गारीत जालोय ओय इस्पेक्टर साहेब तू त्या बालतुरामा लागीं काजर जालें न्हय ओय जाल्यार बालतुराम खंय आसा साहेब कितें तुका सांगो 4 दीस जाले बालतुराम घरांतलो भायर सरोन गेलोलो हांव ताका सोदूंक भोंवता हांवूच नको साहेब तो खंय आसा पळय तो आवच हा हो कोण मार्गारीत साहेब तो बालतुरामाचो भाव आफ्रिका आसतालो कालूच गोंया पावला आफ्रिकाक आसा ओय. ए हांगा साहेब ताका कोंकणी उलोवंक सोजमोना तो फकत खापऱ्यांची भास उलयता आनी थोडी थोडी ताका इंग्लीश कळटा हा इंग्लीश समजा ए यो कम्या पूण मार्गारीत साहेब. हो सारको बालतुरामा भाशेन चलता मगो साहेब तो बालतुरामाचो भाव म्हणून बालतुरामाच भाशेन चलता पूण हे अशें कशें जावं इन्स्पेक्टर साहेब आम दोघंही जवळ आहे इन्स्पेक्टर ओय साहेब साहेब तुम्ही दोघंय कोण आम दोघंही जवळ आहे तुम्ही दोघंय कोण जवळ आहे इन्स्पेक्टर साहेब बालतुराम सोडले जॉनी मारूया आता छोरी मारूं येता ओय. कित्याक कित्याक जॉनी बँची चित मारता आसता हांवें चोयलो मग जॉनी म्हाका सुरी घेवन मारूया इन्स्पेक्टर साहेब वय जॉन इन बेंजीक जिवेशी मारलो इन्स्पेक्टर साहेब आनी बोगलान टिचर घालता आब्बा त्या दोंडीराक हांव बुच्ची शिकयता साहेब तुका भियोन हो म्हजो गोरकार हो बेस करून ओय. भोंवता हा बेस करून भोंवची गरज ना चला तुम्ही वचात बाबा यो बाबा चल बाबा ए हिरो ए तू तू हांगो एक सांग तुका कोण मारूंक मावता जॉनी हा जॉनी मारूंक मावता न्हू ओय. हा पळय कितें? तो जॉनी तुका मारतलो हा. त्या पासून हांव तुका पुलीस चौकीर व्हरून आज रातभर पुलीस प्रोटेक्शन आवय चला ना. आवय आजा चला ना. रातभर म्हाका मायन पांय सोडा कांय ना तो म्हाका देवान सांडलो ना आख्यार हँग पांयचे हांवें बोगलांड घायला बँकी तेंची मारून आनी ते पुलिशे भियोन भोंवता वो पुलिशे आतां तो सुटत पूण मुज आतां तो केन्ना सुटपा ना नेवर नेवर तेजी तर हांव नान चाकू मान तेजी हांव तकली होणा हांव न्ही जायन तो तेच पांय चड हांव कारायटी जा तू ताकद मारते रे तुझे ना तू तो चल तू जाय ना जायला तू बरे बाई सांग म्हणा चला तू म्हाका कळतो नाका तू सांग हांव काराटी हांव ब्रुसली बा तू कळतो नाका हांव तो ब्रुसली बा जॉनी दादा जॉनी दादा म्हणटा तो तू हय ओ आय सी तर तूच तो हय हा पेपराचेर तुजो फोटो आयला कित म्हणून आनी हाचेर बरयला हांव काराटी म्हणे ना जॉनी इन बँजीक जिवेशी मारला म्हणून किती बेल जागीत मला मारूच ना हाचेर तुजो फोटो आयला पळय हांव काराटी देव हाती हाय 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 हे पेपराचेर आयलेली खबर आयकतो ती खबर वाचतो तो धांवन धांवन हांगा आयला तुका मेळ म्हाका मेळ वय पाय ह्या पेपराचेर बरयला की बेजी तो खून जाला त्या दिसाक ताच्या बॉल्सान 5,000 रुपयाचो जोग विकतो घेतलो ताचो रेसीट मेवला पूण पुलिसान तपासतोच तो जोग मेळकलो बेंची मोडच्या आदी तुवें म्हज्या लागीं 5,000 रुपया हाडून दिलेले तुवें तो ते पयशे खंयचे आयले क्रिस्टी तुया तुझ्या पायक दुबावताय वय आनी दोन तर हांव चिंतता ते सोद जाल्यार
तर असे कित्याक केले पाय कित्याक आणि थोडे तर म्हाका आधीच गमलेले जाल्यार तूं असो कोत्तलो आसलो म्हणून जाल्यार तूं कितें कोत्तलो आसलो हांव जाणा पळय हांव जाणा मायच्या फाटल्यान तुवें कसले त्रास काडून तुवें म्हाका वाडयलो पळय तूं म्हाजे कितले म्हाका लागून कितले त्रास आनी त्याग काडटा ते हांव जाणा पूण आपल्या पुताक लागून कोणाकूच जिवेशी म्हणप हें सारकें न्हय पूण तुका कोणें सांगलो कोण हांवें नादारला म्हणून कोणें सांगूंक ना पण पेपराचेर बरयला पेपराचेर बरयला तो खून दुडवाच्या आशेक लागून चला म्हणून आणि दुडवाची आस फकत तुका आसली पाय कारण त्या दिसाक हांवें तुका चिट बरोवन सांगलेली म्हाका 5,000 रुपयाची गरज आसली म्हणून हो तुजो पाय पातकी जायत पूण घात केन्ना जावचो ना तुका जाणा जावंक जाय न्ही ते दुडो हांवें खंयच्यान हाडले ते तुजी चीट येतूच हांव सगळोच भियेलो कितल्या जाणां लागे हांवें दुडू मागले पूण कोणाच म्हाका दुडू दिवंक ना आनी कसलोच आदार ना जावन तो मिलाग्रीचो कुयस आसा तो तुवें पळयला न्ही त्या मिलाग्रीच्या कुयसाचो एक डोनेशन बॉक्स आसा ते डोनेशन बॉक्स काडून तातले हांवें 5,000 काडले हय म्हज्या पुता तुवें ते डोनेशन बॉक्स म्हज्या खातीर पडले हांवें चोरी हाताळल्या हांवें देवाचे दुडू चोरल्यात पूण देव म्हाका भोगती दिलो म्हज्या पुता देव म्हाका भोगती दिलो जाल्यार तो जोग तो जोग म्हजे लागीं आसा हांवें काडून तो लिपोवन दवरला पुलिसेक ही खबर आसा क्रिस्टी तुज्या पांयाक दुबाव नाकाय तुजो पांय जावन आसा मनशाचेर कोण एक देव कसो इनास दिवन म्हजे पासून जायती केला म्हज्या पुताक काय सांगलें काय पाय म्हाका गुन्हा मोगूस पाय म्हाका गुन्हा मोगूस ह्या पेपराचेर खबर आयलेली ती वाचून हांव तुका दुबावलो पाय म्हाका गुन्हा मोगूस पाय म्हाका गुन्हा मोगूस पाय घे पाय हे पयशे दूर हो जावन आसा 1,000 रुपया 1,000 हो 1,000 म्हज्या पयले पगार हे जावन आसा म्हज्या पयले पगार तुवें म्हाका इतलो शिकयलो पोळीन घाल शिकोवन तुवें म्हाका हाय पांच जाल्यार फकत तुका लागून पाय घे पाय पळय कसो नाका म्हाका तुज्या दुडू लागत म्हज्या पुता म्हाका तुज्या दुडू लागत पाय जर तर तूं 1,000 रुपया घेना जाल्यार तूं अजूनही म्हज्या रागार आसा म्हज्या पुता म्हज्या पुता आयज तुका हांव कशें जाली घर घालूंक वयता म्हज्या पुता आयज हांव चड खुशाल जालो की ह्या तुज्या पांयच्या पावलाचेर तूं चलता म्हणून इनास दिवा तुका भिडून लागीं पिवंक दी चल Vai, Sola. Okay. Nana. येवचो आसा? ओके. ताका सांग विग्ना फेर्नांडीसान फोन केल्लो म्हणून. विग्ना फेर्नांडीस. हय. थँक्यू. बॉस्को. कित्याक आयला ते उपरांत सांगता जाणें येते पास पाड पडलेले उजवे हातान दावे हातान पासून पातयेक पावला म्हणजे म्हाका तर तुमचा इनास विध बरो दिसला बॉस्को तुझे इनास दिवप दुबावताय ना रे बाबा हांव तुज्या इनास दिवप कित्याक दुबावतलो इनास दिव जावन आसा तुजो देव बॉस्को मुली तो जीव सांभाळून उलयता असं कित्याक आयलो सकाळीच्यान पाड पडलेला दावो हातूच खर्चाक लागला देखून येवन तुमची खबर घेया म्हटलें हांव तुजी अजूनय सोजमोग ना म्हाका थोड्या दुडवांची गरज आसा दुडू ओय बॉस्को म्हजे गर्लफ्रेंडच्या फाटल्यान तुका हांवें पोरत फॅक्टरीक कामाक लायला आनी तुका तुजें पाक मेळटा पाक मेळटा पूण थोडोच बोनस जाय आसलो कितके दुडू चड न्हय थोडेशे 50,000 इतके म्हजे लागीं नात आनी आदले पासून हांव तुका दिवची ना मागीर तापोवन सांगूंक जाय बरे भाशेन सांगूंक जायना नाकाक जाल्यार खंय तोंड उक्तें जाता बँजीक कोणें जियेची मारला ती म्हाका खबर आसा ओय तूं सोप सांगताय बेंजीक हॅलो जिग्ना कितें जाला तुवें म्हाका फोन करून कित्याक आपयलो दिगा बाय ती खबर आमी उपरांत उलोवची हांव येता जस्ट अ मिनिट आय एम सॉरी डिड आय डिस्टर्ब यू तुमी उलयता हांव येता ना रे बाबा आमी कितें उलयतलीं उलोवंक आयला तूं
आता तुम्ही उभ्यात हांव येता एक सांग चौकशी खंय पावल्या हा तू जाणाय म्हजो ट्रान्सफर आयलो पूण बोल्ली जावन हांव दुसऱ्या गांवांत वेच्या आदी बेंजीचो किरमिदर कोर्ट जेरूल सोदून काडटलोच म्हजो आशीर्वाद तुजेर सदांच आसतलो कितें जालां आयज तुजो मूड पिड्यार दिसता काय जावना इन्क्वायरी कितें पावल्या जिना तूं बेंजी लागीं काजार जावच्या आदी सेड्रीक म्हणटा ताच्या मोगान आसलें न्हय हूय सेड्रिक आनी अजूनय तो आनी अजूनय सेड्रीक तुजो मोग कोता जोरी तर अजून सेड्रीक तुजो मोग कोता आनी अजूनय ताका तुज्या लागीं काजार जावची कशी आसा जाल्यार जायत बेंजीक सेड्रीकान जिवेशी मारसो नो इट्स इम्पॉसिबल सेड्रिक तशें केन्नाच करचो ना हांव तेंच चिंतालो ना एक्झॅक्टली सेड्रिकाक आवय भशेन वळखता तो तसलो भुरगो हय हय आनी ताका दुडवांची कशीच गरज ना एक्झॅक्टली आय अंडरस्टँड एक सांग हो बॉस्को परत परत त्या गाडून तुज्या खातीर बॉस्को बॉस्को हांव नको आनी तुज्या विचाराक म्हजे लागीं जबाब ना हे सगळें चिंतून गेले म्हाका दिसता I'm turning mad. I'm sorry, Jigna, please. Okay, let's forget the topic for the moment, please. हांव येता फुडल्याच्या आदी म्हजेर एक उपकार कर ह्या घरान कोण येता कोण वेता ते सगळे म्हाका कळय ओके बाय जिग्ना बेंजी हे सगळें कितें तरी तूं तुवें म्हज्या सांगात बरें जिवीत तरी अशें केदें दोळोक पावचें नासलें हांव कितें करूं बेंजी तुगे गोरकाराक चिंतून चोय बाये देवा जाय ती वस्त आमकां मेळना तूं बेजार नाका अगो मामा हा मगो मामा आसता तूं कुत्या भितर कितें करूं तुवें कांय करपाक गरज ना कितें करूं जाय ती केळां करतलो चोय तूं ह्या संवसारान आस बरे ओ माम तूं केन्ना सांगपाना तूं पितो सांगल्यार आस घेता बेस ते कसा जाता मामा हा मगो तुगेलो हांगा सोय कितें जालें गो तुवें कितें म्हणलें आय कितें म्हणलां ते ह्या संवसारान आसा पासून तूं ताचो सांबाळ करतलो अरे ताचो सांबाळ करूंक तुजे लागीं आसा कितें आहा कितें अगो हे सगळे आहा ते कोणागे गो काजें ते गेले अगो चोय ते संवसारान हे एकलेच तेका आनी ह्या संवसारान कोण ना फकत आहा तो एकलो माम आनी हाल्या ते मेल म्हणटरी तेगे सगली गिरास काय ह्या मामा मेळटली आत्ता सजमोली मागीर पूण कितें काय म्हणटा म्हण म्हाका एक बरो उगडास आयलो केसो उगडास त्या दिसा त्या भुरग्यान तुजेर घातलेलें बोगलां ओके बुझ तू किती ओळख ना पळख आणि मग पितो सरपू पुढे किती ब्रॉन्सन ब्रदर ऑफ चार्ल्स ब्रॉन्सन चान्स ब्रॉन्सन पुढे मग शोकच मत करा हे पकार किती ओळखलो ना आतोड केला पुलीस घेवन येल्ले पळय तो आतोड केला बाबा पुढे मग शिंपी हार मार किती पुलीस मार कितू मार घालो आय सगळो मार आय सोशिला फकत तुक लागून होय पुलीस आय काय तुमगे फूट सांगलो ना आनी जरी तर मार पडतो तो तुक पडलो तू मरपाचो अरे म्हाक लागो तू इतू सोशिले म्हाक लागो मुगे पुतान केन्ना कांय दिसलो ना आनी तुय म्हाक लागो इतू सोशिले तुमगे नशमे बाबा तुमगे पैसा लागो त्या भितो कर रे बाबा पैसा लागो आर कितें काडून रे बाबा तू गांवान खंयच बाबा तू तुक्या ससरा आनी कोण ना तू एकलोची होय तशें जाल्यार बाबा तू आमगेल्या गांवान रे बाबा आमगे पोस्ट कपूत कसो नुगो मारगारी कित म्हणे एकदम बरी आसा कित म्हणे पळय तू आमचो पूत कसो आमच्या आय गांवांत स्वाते तुम सदा तुमगे पोस्को स्वाते पुत ओय पोस्ट कपूत बाबा पाय बेंजी जित बाबा मुझे बग मार गए मेरे पाय हांव तुगे पाय न्हू मुगे पुताचो बाबा माय माय चोय गे पाय कित मुट्टो हांव तुजी बाय न्हय ना तू मुट्टा माय न्हू आनी तो मुट्टा पाय न्हू जाल्यार सांगात हांव कोणाचो पुयात बानी पाय दुसरे पोळीकार जावन दुसरे बायेचे आयकोन हाशा पुता बळकोना अरे अतो डायलॉग तुवें म्हाका मारला तुक लागोला हांवें ड्रेस शिवून दिला कोण फिट जाता घालपाचें येतोय शेला थोलीची हांवें बुरय नाला हाल्या हांव मेल जाल्यार मुगे सगली गिरस काय
या पोचक्या पुताना हरकता बाबा हरकता हे पिशासूर किती असोता पाय गिऱ्यास काय तुझ नांगोत मुळमू मग असं जाय अरे या पायको ग्रेस काय ना किती हा या पायको हकत ग्रेस काय मुठीच मोडी बायल आणि हाल्याव पाय मेल जाल्या ही मोडी बायल गोळ्या घाल भाऊ मय बाबा मय बाबा ओ पोचक्या पुत्या संवसाराक जीव आसोपासून तुका कांयच वायट जावंक दिवचो ना गे मय बाबा हय. हांव तुझ्या घरान आसोसर कोणाकूच भिवची ना रे बाबा खरेंच मय खरेंच पाय पुता पाय म्हज्या पोचक्या पुता तुका सांगो म्हज्या तोंडाक उतरां येनात रे पाय कित्याक रे म्हज्या पुता पाय जर तर तुझ्या पोचक्या पुता जाय ओजाऱ्याने दुडू मागल्यार हांव तुका लाखांनी पयशे दितलो रे पाय लाखांनी पयशे दितलो रे म्हज्या पुता पाय पुता या पोचक्या पुताक हे वेळार 500 रुपया ना दी रे पाय 500 रुपये राव राव बाबा घेवन येता माय बाबा या पडा भूक लागल्या मगे माय भूक लागल्या रे बाबा ओय माय पोसा हांव तुका जेवण घेवन येता बेगीनच ये माय होय रे बाय ए फ्रँकलाइस तू सांगता अरे क्या बोल मैन और दोरती हो तेरा मौत मेरे हाथ में बाबा बाबा 500 रुपये जाय नु 500 रुपया लागो कित्या बिल रे तुम्ही खा दाखव खा बाबा ये बाबा? 500 रुपये तुका भूक लागल्या न्हय ओय माय घे बाबा सुसेगाद बस आनी जेव बस माय माझ्या पोटात भूक लागली की माय तुझ्या पोटात भूक लागल्या रे पोयात बाणी मुनशा कुडा कोंब्या परी जेवण रोयतात पोयात हाशा पुताय तुले आणि पोसक्या पुताय तुले आपल्या पुता केली बेटा आता स्वतः तू या घरात राहतालो घरात तू का दिरेत असतालो सुबेत गेल्या अर्म काढतलो ते पोट सारा खूप काढतलो आमच्या मोगाच्या भूता बोसरा आता जेव अंकल हांव डिगनाक बेग येतालो कारण हांवें चिंतला ताचे लागीं काजार जावं आनी लंडन सेटल जावं म्हाका दिसना नाही तुझी चिंतना पुरी जातली म्हणून कित्याक तो तांचा सिरविदर येनाच त्या कारण आसा पर्यंत जाणाय तो येनाच आपल्या एकल्याच पुताक क्रिस्टीक डिग्नाला एक आदार करूंक सोदता आनी- फकत तांचे खेळात काय लागून आनी डिगना डिग्ना ताका देव कशें मानता ते ताजेच आयकतले चला अंकल हांव कितें करूं जीव दी नाका रे बाबा तूं कित्याक जीव दितलो जाणाय आमी दोगांनी एक जावन त्या डिग्नाक इनासाचेर विरोध करूंक जाय हे करून हांव तुका म्हजो आदार दितलो खरेंच अंकल बरें तर बरें वच ए फाल्यां म्हाका पिंपळा लागी बी हां खंय हाजेर चिंता जरी जरा डिग्ना लागीं कादर जाला जाल्यार डिग्ना घेवन लंडन वतलो उपरांत डिग्नाची सगळी ग्रास काय बसून भोंवतालो हे गांव भोंवतो म्हळ्यार गाडू येना एक गोड पुसाना हांव पयशाचो कित्याक शीर पडाय अरे ఇప్పుడు వెయిట్ ఇది మోర్ చాలే प्रॉब्लेम आसा प्रॉब्लेम तू कित्याक गाडी नागो प्रॉब्लेम आसा कसो प्रॉब्लेम हांव एका चोराक फिंगर करूंक सोदता मागीर पूण ते रेस्पॉन्स जायना
अरे क्रिस्टी तू जा मरे हांव बोर्डिंगा असो केसो चाप करता अरे नंबर 1 चोणा फिंगर करपाक मागीर तूं म्हाका हेल्प करूंक जाय व्हेरी सिंपल मॅन चोय समज इथे काय चोणा म्हणतो आता ते चोणा म्हणतो का थिंगा हाते हिंगा पोपा जाय म्हणतो व्हेरी सिंपल मॅन एसो केसा आता दात का चोणू तिंगाले हिंगा चोय समज इथे काय चोणा म्हणतो चोणू तिंगा हाते म्हणतो तुका हिंगा पोपा जाय व्हेरी सिंपल यार एसो केसा आता वापर दात का चोणू तिंगाले हिंगा आणि चोय दोन्ही साईड दोन जण चोळा आहे म्हणतो आणि दोघांकडे बराबर मजा बोबा जाय म्हणतो एस नु केसा दोत काय चोळून दोघां तिंगाली इंगा एक सांग आणि जाका बाबड्या केस ना ताणे कितें करपाचें अरे माशाच कोण होड्याच्या आतडला चोळा आहे एअरपोर्टा रेडी अरे हे पळय चोळू येता किती झाले ते चोळू रे हांव फिंगर करूंक सोदता ते येता तू कित्याक भितरे एक काम कर प्लीज प्लीज ही चीट आणि आणि पळय मागीर पोचर ही अरे तू येऊन रे चीट टीट आम्हा तू तुझं अरे कृष्ण तू जा मरे नंबर 1 म्हणून बोर्डिंगा चोळा फिंगर जवळ जा खरे प्लीज तू काय बिना तू या राव आणि हांव तू चुजी त्या चोळाको चीट दिता आणि चोय क्रिस्टी हांव तू चालान समजता त्या चोळान म्हाक एक जापू काडला ओके ती ओनली सी माय स्टाईल या ए गाले I'm a cowboy man या गो ए किती चीट गो चीट होय. आणि कोणाची कोणाची माईक कडो गो क्या गो तू क्या गो दुसऱ्या पाठी किती उलट आता सिद्ध झालोय हाय नो तुवें ताजे दाबोड कित्याक मारले तो मोजेला चीट दितालो चीट तुवें ती चीट वाचल्या ना वाच आणि पळय चीट वाचली नासतना तुवें ताजे दाबोड कित्याक मारले चीट वाच बरोबर बस झालं कावबॉय पिस्तॉल बाहेर काढून ना मग चीट वाच अरे या चिठ्ठीतून कांच बोललेले ना मागीर नंबर मोजे नावय ना मागीर तुवें चीट वाचली नासतना ताजे दाबोड कित्याक मारले सॉरी मोड ना सॉरी मोड सॉरी मागची ना मागचे ना सॉरी मोड सॉरी मोड मागचं काही चाला कळ रे मागं क्रिस्टी तुमचं प्रेम जमताल बरं हाय गो मोगान तुझ्या ओ बाबडो पिसो जाला पळय आजा तुळाणी आनीक हांव तुजो राजा आता वेता जाबाबदी नाचताना सांगो खंय तूं वेता पयले कोजरे सांगो तुजो पिसो जाला रागान सांग खंय तूं बाये खंय तूं वेता मोगान हांव तुज्या बाया तू माझा मोग करून फुडें चल्ला तो तू म्हाका ओकोंक नको रागार की क्या म्हाका वळखोंक पळयना गो दिल्या कोण म्हज्या दोळ्या मुखाले हांव जाल्यार कोण चोर म्हणून पाय ते तुवें कितें केलें हय हांवें त्या चेडवाचेर ताबोट मारलो पूण कित्याक तूं त्या चेडवा कोण नाको जय जावं तेच ते चेडूं जे बेंची साहेबाचे मोगल असले आमच्या बँकेचे मोगल असले आणि ते चेडवान टिकना बायेचो संसार पिटर केला आणि आता ते तुझो फोन संसार पिटर करून पुढे चल्ला ती हांव जाणा हे सगळे जाणा जावन हांव ताचो मोग करूंक सोदता तूं ताचो मोग करूंक पावचो ना आणि गोपाय तुका ताचो मोग करूंक दिवचो ना चल चल तूं घाले हांव जाणा म्हाज्या जाग्यार घाले म्हणून तूं मोग करून पुढे चल्ला हे पाय कावून हांवच नको हांवच नको म्हजे पाय कशे कित्याक करूंक जाय आसले पळय ते हांवच नको आतां I'm sorry. तो मुझे पाय त्याने तुझे थापूर मारला म्हणून तू रागा जाऊ न्ही तातूंत कारण आसा कारण हांवें एकल्याक मोग करून फटयला आनी दुसऱ्या लागीं काजार हांव तुजें सगळें जाणा हांव तुजें सगळें फाटलें जिवीत जाणा आनी हांव तुजें फाटलें जिवीत जाणा जावंक सोदिना फकत तूं म्हाका विश्वास राव तूं म्हज्या न्ही काजार जातलें न्ही पूण तुजो पाय पाय लागून तूं भियेनाका पायक हांव पळयतां हांव पायक सजमायतां तूं फकत म्हज्या न्ही काजार जावं अरे जोने कितें जालां जालां कितें कितें जालें बरें क्रिस्टी हांव येता जाणें हे चोड तोंड कोता तें म्हजें गर्लफ्रेंड हांव आयजूच आमचें जमना फुडां हांव ताच्या काजार जावंक सोदतां ओके हे चिवडा हाटले हांव 5000 लॉस आनी काका काजाचे सयता जाव अरे तुका चेरा वाटले हाय म्हणटा दिचाकू
तेगे महिन्या बर्थडे जाता तेगे गुड्याल मोठाय ते चारा बाटले जाय ते किस्तीना गुडके जाय ते चेवडा बो कोणत्याही माकली माण कोणी राखी बांधिल्या ते एक टाकूला असं जातो यार हॅलो 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 येतो किती आलो अरे आम्ही तुका सांगितले दोतर गाडी ना काय म्हणून आता दोतर बाय सोड मला जेवा मला चहा दामून दोतर पण आणि कोण दोतर बेंडा मुला दोतर गेलेला पाशी त्या हाती रोग दोतर तपास एक सांगू किती दोतर तुमगे बेडरूम हो यार आमगे बेडरूम होते दोतर होते होतो दोतर यो गो बुधवार वो बेडरूम आयो हाँ तू तपासिता दोतर बेडरूम मा किती हिंग तपास नाही ना अरे गाव कितको तपासतलो दोतर तू गेल्या बरो हा अरे हांव हिंगा सोळा मुगे गोरकानी कितका म्हणल्यार तू बेडरूम आपयता हाली हांव ना जाल्यार कितको तो तू गेल्या बरो दोतर साहेबा गोगोश केसो धुपा बुनस रे तू बर बाबा इंक जाला इंक तपासिता हा हिंग तपास जाल्यार तपास ए लोक तानी दूर नाही हा कोण ऐक रे ते सगळे तोंड जातेस मरे तोंड होय तेन काम एकदम चड केला कितें दोतर होय तोंड ते मुट्ट्या फकत रेस्ट मुट्टी घेवपा जाय ते फकत रेस्ट चोय कसले काम करू कोता पण दोतर कसले काम करू कोणतायच ना चोय तेन जिवितां काम चड केलो हा देखून त्याक मुट्ट्यात कंप्लीटली रेस्ट आणि तुये जाती तू बेगीन त्या गोप दांडी समजला होय दोतर बरं तर ई वाक्तार म्हणतो न्हू दोतर होय जात की तू बेगीन दांडी ठीक आहे बॅग घेतो ह्या दोतर बरं बरें वयता हा बरें दोतर सगळ्यान कितें जाता बरें वयता हा बरें दोतर कोण वाटत कितें जाता वयता हा बरें दोतर एक सांगू किती दोतर पयस दिवपाक तुझी मोती ना मुस्ता ओहो तू पयस दिल नाही मुस्ता न्हू दोतर किती रे 100 दिला पुरो 100 रुपये ओ याडलो हारादीच पडले आणि आनी कितें करतलो बरें थँक्यू दोतर ओब्रिगाड ते बरोबर दोतर चल मुगो घर जे बाय 100 रुपये लुकसाण हा अरे हांव दोतर कसलो पळय तो जाणा त्या पासून तुका सांगितलं गाडी ना काय म्हणून आता डॉक्टर सांगितलं ते ऐकलं तुझे न्हू कसले काम करपाक तुका पण सारखे रेस घेतो मी काम करून मुक्ताला ना मागीर? अरे घरातले सगळे काम म्हाकाच करचे पडटा तो तुजो पूत बेलटोड जॉनी आसा पळय तो गांवार येडा भोंवता चेडवा बायलाच्यो लायनी मारून राव ते घरा येनी तेक दाखयता त्याच तर आयज पाणी होणार जाल्यार हांव जाईन तो राव ते कोणता नाही मागीर जाणा बाबा चोय रे बाबा तो जॉनी कित काय म्हणल्यार घरा तू काम करपा सुवातेर फकत गांवार हेडून घरा जेवपाचो येता माय हातू येत हा मात तू चिंतोक ना रे बाबा माय बाबा माय बाबा तू तुवें म्हणून चड दुखी जालो गे माय ओपोस कपद्या संवसारांक जीव आसा पुसा तुका कांयच वायट जावंक दिवचो ना गे माय चल माय भितर आसा कळसा दिसो गे माय चल माय चल आज तो बेगा पाणी घेवन फुडणार राव ते घराय न्ही तेक दाखयता आज उगरा पण आय यो म्हणून सांगला कित्या रे पुता कित्या गो बाय तुज्यान त्या जॉनीक इनडायरेक्टली मार घालपा जायना इनडायरेक्टली मार होय आनी कितें करू चोय पाय जॉनी येयला म्हणटरी जॉनीक आयज सांगपाचें तूं दुयेंत बाबा हांव दुयेंत न्हू रे बाबा तुगे माय दुयेंत वय रे पाय म्हाका खबर आहा माय दुयेंत म्हणून पूण आयज जॉनी होड मारपाची पाय दुयेंत आनी पाय दुयेंस जाला आनी त्या दुयेंसा नांव होगाचें कम होय ते होगाचें कम दुयेंस केसोलें चोय पाय त्या दुयेंस हेसोलें जर तर तुवें तुजेर तो तापड मार जाय तू म्हाका दुखता कितें होय चोय पाय जाते तू तुझ्या हॉर्सान तापड मारी तोंड मारा हॉर्सान आवय आई मुझे तापड मारला तू दुखले म्हाका दुखलो ना रे पाय हांवें एक्टिंग केला चोय आतां म्हजे सका तापड मार तोंडाचेर तूं एक्टिंग करया आवय कळ्ळें हे भाशेन तुगे एक्टिंग जावपा जाय एक्टिंग स्टार्ट जॉनी येल मुटली जॉनी सांगतो पाय दुयेंस जाल मू बाबा तू सारकें जाय एक्टिंग बरी जाली पाय एक्टिंग बरी जाली हे करान म्हजो पांच धरून म्हाका वीट तुका सांगता
जरी तर तो धड दिलो पांय आसलो जाल्यार वेगळो जाल्यार हे घरांत सूत आनी सूत सारकें मुजबा भाव न्हय कसलो भाव मुजबा तुका सांगता हे ते तुजे मेळे खातीर निर्मळ कुडीक लागून निर्मळ कुडी बसटांची दिना मुजबा पाय दिये जाल मरे बा जाल्यार म्हाका कितें करूं म्हणटाय हांव दोतोर अरे हांव दोतोर 5 रुपयाचो म्हाका मळको लागला म्हज्या हाडीक लागल्या मुजबा पाय दिये जाल मरे दिये सा ना होगा चक्का मरे बा कितें म्हटलें पाय दिये सा ना होगा चक्का पाय दुयेंस जाला तूं रडटाय ही म्हाका खुशाल गायची खबर पाय दुयेंस तुका कितले पयशे जाय आतां ना हाल्या बॅगान यो कितें म्हणलें तुवें पाय दिये सा ना होगा चक्का होगा चक्का म्हणचे कितें मुझे जो तो तुका माल जाय तू पाय दुखत मरे बा गर्दी नसते पाय ताका मुझे तापड मला पाय दुखतले ओय बा तुम्हाला जो तुक मारा का पाय दुखतो मरे बा मारा का पण मारा का अरे मारा रे बा अरे मारा का ना तू जाणा असलो सिंपल बार म्हज्या पायक लागचो ना कित्याक म्हजो पाय जावन आसा गाडवाचे खातीर हाडले ना कित कर म्हणा म्हज्या भेडाक फोट मार तुझे हॉर्न मारबा मुझ पाय उकला ना मरे बा कितें म्हटलें तुझे हॉर्न मारबा मुझ पाय उकला ना मरे बा पाय उगला पाय काढा शेवटून मार म्हाकाय दुखलें पूण कित्याक करतलो पाय चड दुखले अरे बानाक रे मजबूत फुडाराची राड येतली अरे बानाक रे बाबा बाबा मुझे कैसा दो नाक रे बाबा बाबा मुझे खाना मादो नोडीजा खाना दो नाका बाबा मुझे ऑर्डरचे बाबूड माझे ऑर्डरचे बाबूड बनाका म्हाकाय दुखलें पूण कित्याक करतलो पाय चड तू जाणा ते जुदेव आनी जेजू क्रिस्ताक कसो मारलो तो पुरसाक मारलो तसलेच मरण म्हज्या पांय मारलेले जाय ते बरी म्हाका मार कित कोतरी बाता हारी घाता चाबूक ना मरे चाबूक ना होटान मार होटान मार कित्याक करतलो बायकूय दुखता कितें तू जाणा शेवटाक ते जुदेव आनी जेजू क्रिस्ताक कितें केलें तें इंगळो केल्लो हो शर्ट पिजला पाहिजे दिसतलो हो शर्ट पिजला रे म्हणजे शर्ट बरे शर्ट पिजला हो शर्ट पिजला कुसा वय पिजतो गर्दी पाय आज तुका सगळे माझा आदां करू सोडटा आदां पिजलो ना मुर्ते गेलो तुका रोपा लायना तुका मुट्टो मारूच तुका मारू गांडा खंय गर्दी पुरो तुवें मार हायल तो पुरो चोय आज तुज्याच हातांनी हांवें तुका मारलो म्हणजे आमी हे सगळे नाटक केल्ले नाटक तुका मार घालपाक तुम केलो तें सगळें एक्टिंग ओय आनी हांवें म्हणजे पाड पण बरे तू सुटलो ना तरी तू सुटलो ना ठीक ना भाई ना हा बाबा बस ओके बाय ठीक ना बाय तू मुले आरोपण्यात हांव जूत हुई घेता ते घेता ठीक ना भाई कितें जालें क्रिस्टी हांव तुका कितें सांग सोदता अच्छा सांग सांग चला ठीक ना भाई बस ओके हांव मोगान पडला आनीक थोड्या दिसांनी हांव काजार जावंक सोदता अच्छा पूण म्हजो पाय म्हाका दिसना म्हजो पाय म्हाका त्या चेडवा लागीं काजार जावंक दितलो म्हणून ओ गॉड भियेना गाय हांव तुजे पांय सोज मारता ना. ओके तुवें सोगमायल्यार पासून पाय तुजें आयकोचो ना म्हजें आयकोचो ना होय. कित्याक कारण त्या चेडवाचें नांव जावन आसा डिलेक्टा डिलेक्टा होय तेच डिलेक्टा जें तुज्या घरकाराच्या मोगान आसलें पळय तें ठीक ना बाय आतां तें चेडूं खूब सुदरलां तें तें म्हज्या लागीं काजार जावन नवें जिवीत करूंक सोदता प्लीज तूं म्हज्या पांय सोजमायली जाणा तूं कित्याक आसा काल पांय कितें सांगू पळय दिनमा हाय काल पांय त्या चेडवाचें थापड मारला म्हाका दिसना
बाय म्हाका ते चेडवा लागीं काजार जावन दितलो म्हणून तिकडे बाय फकत तुज्या हातार आसा फकत तुज्या हातार आसा प्लीज फक्त भाव म्हणून समज आनी बाय समजाय न्ही बाय फकत तुज्या हातार दितलो ओके क्रिस्टी चल तूं भितर वच हांव तुजे पांय सजवायता आनी तुजे लागीं उलयता थँक्यू देगना बाय थँक्यू म्हजो विश्वास फकत तुजेर आसा ओके प्लीज हो चल भितर वच इनास्तिव इनास्तिव कितें जालां बाय इनास्तिवा तुझे जाय क्रिस्टी तुजे लागीं काजार जावंक सोदता डिलेक्टा लागीं काजार जावंक सोदता हय ना बाय हे काजार जावंक हांव केन्नाच दिवतलो म्हणजे बाय तुमचे या गाण्याचे म्हजे जायते उपकार आसात आनी त्या गाण्याचेर हांव केन्नाच अनुपकारी जावचो ना एक बाय त्याच डिरेक्टरान तुजो संवसार पिड्ड्यार केलो त्या डिरेक्टर तुजो फुडार विबाळला इनास्तिवा जे कितें जावन गेलां तें तूं विसर आनी फुडलें जिवीत ना हांव कांयच विसरप कबूल ना फुडें हे काजार जावंक हांव केन्नाच दिवचो ना बाय बाय काजार जावंक हांव केन्नाच दिवचो ना इनास्तिव हे तूं कितें उलयताय ओय. दिवचो ना तातूंत कारण आसा कारण होय तो आपल्या पुताक क्रिस्टीक तुज्या लागीं काजार करूंक सोदता म्हजे लागीं होय इतलेंच न्हय काल ताणें म्हज्या सावकाराक बँकान 50,000 घातल्यात खंयचे जायत कळे तुमचे चोरून बॉस्को तूं वचोन कर इनास्तिव जावन म्हजो देव देव मागीर देवाचीच पुजा कर त्यांची कोणे जीएसटी मारला ती म्हाका खबर आसा ओय म्हणजे कोणें जोशी मारला सांग तुवें त्यांची तुवें जीएसटी मारला होय तूं कितें उलयताय म्हाका दिसता तुका पिशे लागला म्हणून पिशे कोणाक पिशा लागला म्हाका म्हणून ठीक ना सांगता अशें करात तुमी उलयात हांव पिशाच्या हॉस्पिटलान वता दिगनाथ कितें जाला क्रिस्टी म्हाका म्हजी तिकेट आयल्या म्हूण तो जाता तुवें तुजी वचपाची तयारी करूंक जाय ना हांव एक घर सोडून येवंक तयार ना कित्याक बरें तर आतां म्हाका मातशें बँकान वचोंक जाय बँका ओय पूण आयज पब्लीक हॉलिडे आयज बँका बंद गॉड पूण म्हाका थोड्या दुडांची गरज आसली कितके जाय आसले चड न्हय फकत 1,000 1,000 ओय घे थँक्यू यो वेलकम पळय हांव तुका फोर्स करिना तूं म्हज्या सांगता कितें म्हणून जरूर तूं येना जाल्यार म्हज्यानी कितें म्हणूं येता इट्स युअर विश इनास्तिव इनास्तिव कितें पियो गाड हांव आतां चिंततालें आनी जालें बोतेच हांव तर बँकान वचोंक चिंती पूण जेन्ना हांव कितें चिंतता तशें केन्नाच गळना हांव चिंतता एक आनी घडटा बोलतेच आतां पळय म्हजी तूकली कितें जाता वच तुका दिल्लो न्हय पळय हांवें कळून हांगासर दवरलेलो पूण हांगा तो राव आसलो म्हजे शिवाय आनी कोण आयलो तूं कित्याक काडटलो पूण आतांच तुमचो सिरवितो इनास हांगा उबो आसलो थोडे ताणे बा काडूंक ना मू ओय थोडीच जायत पूण इनास दिवन म्हजीशी अशी कित्याक केली जरी तर ताका दुडोवची गरज आसली हांव चिरूल दिलेली आसली पूण म्हजे सवेन इनास दिवन अशें कित्याक केली विस्वास धरू हांव कोणाचेर विस्वास धरू बाय बाय पळय हो जावन आसा तो तुजो एक वजन हे दुडू हांवें चल्लेलें पळय पूण चलूंक न्हय तुका विसाव शिको की येता बार कोणाचेरूच विश्वास धरप सारकें न्हय म्हणून इनास दिवन हे तूं उलयताय तुका जाय न्हय चप्पल म्हजे लागीं काल करून म्हजे ग्लास काडून तें तूं कितें म्हणटा चडसो म्हज्या दोळ्या मुखार आयलो आयज
तुझे वेळेला विश्वास गेलो इनासिवा कोणसो तुका लागा जाणार रे तुझ्या घरात हांव केन्नाच रावतलो पूण हांव म्हज्या पुताक तुज्या लागीं काजार करूंक तुजी ना बाय राविदास तिकना त्या घुसकून म्हाका इनासाचेर विरोध केलो खरें म्हटल्यार तो एक हजार इनासान काडूंक ना हांवें काडलेलो ओ एक हजार तुयचो बाय तुका उगडाचो ते दिसाक म्हज्या पुतान आपले पयले पाव घातलो 1000 हाडून म्हाका दिलोलो तोच तो 1000 हे सगळे हांवें केले बाय आनी करचें पडलें फकत म्हाका नाका आसलें तुजे नदरे वेलो काला पडोवप पुणिनास अशें करून तुवें म्हाका तुमचे नदरे वेलो काला उडयलो ना बाय तुमकां चड देव बरें कर येता बाय इनासिवा सरकस रे बाबा सरकस रे उसक्या पुतान सरकस केल्या पैसे दिना म्हूण म्हाका जीवच मारतलो धमकी दिल्या कसले चुकी हांव ना करो घुमटीका दोतलो म्हूण सांगल्या येतली सुरी भायर काडून तुवें तिचे पगडार केल्या कसक्या पुतान लिसा शिकयले सांग कितें हांव कोत्तलो सगले फाटले विसरून आतां ह्याच पुताक वेगीन धुतलो तें घालून रावोंक जायना उगार जावन हांव मोडटलो ये गोंया तूं काजलाकोच एकूच तांबट मारतलो सरकस रे बाबा सरकस रे बाबा सरकस रे बाबा आवय तुवेंच मनीस येदी व्हडली सुरी पडून तुवेंच पासून विसरले काय बरें मोरगात पूत आसतना हांवें आनी पूत पोशिलो अरे आम केन्ना सारको नासलाय बस बाबू जावला रे थाय बाबा तूच आमचो खरो येयलोल्या दिसा 1000 रुपया दी 2000 रुपया दी 5000 रुपया दी मुंच मू पडटली असले नासलेले भांगार पासून ताका लागून आनी दिना म्हणलो मू हे दिवळी सुरी गेला आनी पोटांत घात म्हणटा बाबा माय बाबा ती पाय कानी जाणशे रे ना रे बाबा ताका सोदूंक भोंवता होय माय होड नाका हांवें 2000 मागलो ते तुमी ती म्हाका दीस पडला म्हूण तूं तिगाय घालो तूं भायर सगळे पाय त्या दोगांनी त्या दोगांनी हुंय चोय माय आज दिसा भितर म्हाका तो 2000 तो मेळना जाय तूं पाय कान्या चोरी दोगां उंचीत मारतो तेका सांग आयकला घरा ये रे बाबा कोण जगलू तो कोण फुटो फुटो आगो मार्गारी जाल कित्याक रस्त्याचे कित कोत गो दोतोर बाब कितें तुका सांगो तूं बरे भाशेन जाणा आमी तो पोसलेलो पूत आसलो म्हणून होय तो पूत कितें काय म्हणल्यार एक दीस येदी व्हडली सुरी घेवन भोंवता केन्ना केन्ना व्हडली व्हडली आर्मां घेवन भोंवता असले नासलेले भांगार पासून आमी ताका दिवन कवर केले पगोर पयशे मागता त्या पासत ताका भिवन पळय हो म्हजो गोरकार आनी हो आमचो पूत जॉनी ताका भिवन हो बेस करून भोंवता दोतोर एक इंजेक्शन मार आनी तेका नाश कर रे दोतोर इंजेक्शन पळय दोतोर तो तुमका चड त्रास दित मुस्ता सारको जातायत मरे दोतोर चोय मोको एक उपाय हा कसलो उपाय कर दोतोर कोतान तेका नाश कर पूण हांव सांगत ते भाशेन तुवें करूं पडटलें कोतलो पूण मुगे दुडू पयशे मातसो तूं बिना घाल नुगो मार्गारी हांव लायताय तूं पयशे इतली तें जाल्यार हांव सांगत तेच कर हा मार्गारी कितें सांग एकदम बरी आसा आयडिया माकी सायबा दोतोर अरे काय नाही दोतोर हा बाबा यो यो ये बाबा साहेबा तूं पाव मोको फोको ते थोड्यो गुडी हाय हे गुडयान मुगे काम जाल्यार पुरो हांव ताका दाखयत बरें दोरबाब मुगे मोडे माय चल्या घालली उबी आसली ना हांवें चोयलो ना गेली वर सुंडली गेली ती दोरबाब सांगू आते आते कितें अरे हे गुडयो कसल्यो अरे हे गुडी गेल म्हणटरी मनीस इनविजिबल जाता म्हणजे म्हणचे मनीस दिसता पडना म्हणजे तूं म्हाका सांग सोदिता की समज ही गुडी हांवें गेली जाल्यार हांव कोणा दिसती पडपाना म्हणून होय. म्हणजे हांव इनविजिबल जाता म्हणून होय दोतोरबाब
मागे गुड दी रे दोतर बाब पूण मुगे पयशे आता पयस मागे दित रे दोतर बाब खरें दितो मरे वय रे दोतर बाब चोय ए किती दिले अपुरो चोय मरे घेते दोतर बाब उदो ना हा उदो ना चुपाते चुपाचो दोतर बाब तू म्हाक दिसती पड मरे दोतर बाब बुड्डू हुई गेलो हांव चोय मरे आ तू माग दिस पडना आ अरे आता ही गेलो हुई गेलो अरे हांव चोया बुड्डू माग दिस पडना मरे ओय चला आता इनविजिबल जाला जरी तर हांव तो दत राहतो दिसती पडा जाल्यार तू तर म्हाका सांगपा न्हू हांव चोया म्हणून हो चुकत बरो आवय आवय हो चोय हो येता कोण अरे आता ही गेलो हुई गेलो तो फुडें येता तू तुमगे बसगे बाजूला रे ना हाय देख चोय ना हुई बोल मुजा हूं तेक सांग आमा आपस मंगारा कोरे अरे तू हुई हा अरे तू माग दिस पडना मरे म्हाका कितें जोनी म्हाका सापडो तूं आपण तुजो फुटो जावन भोंवता म्हाका कित्याक हुंयचो अरे अरे मुगे पयस पुंदी रे दोतर बाब हांव तुका दिसती पडना तुगे पयस कितको दितालो चोय एक दीस तू सांपडटलो मुगे एक तू मार गेलो गुड हायन गेला रा एक दीस तू माग मेळटलो आवय चुप काय बरं आहे मोरगात पूत पोचलेलो कोण जाण बाड हुंय बोंत मुह आनी कितें हात मुह पटा बुकेन सारको वळवळ काट आसतलो येयल्या पुरो आसलो म्हाका कितें काय चोय म्हाका सापडोत मू आपण झुकून जावन भोंवता जावं गे पूत येयल्या पुरो साहेब हा तुजे कोण कितें मारले हा मुझे कोण तापड मारता हिंग काय कोण ना अरे हिंग कोण ना मुझे कोण ओय भूत 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 देवा आता इनविजिबल जाला आ कोणा दिसती पण हो चुकत बरो आता घराक वयता मागे भांगार आमी पागे दुटचो आज सिद्धीच दिसता की जालो चला इन्स्पेक्टर साहेब तो सॅड्रिक डिग्ना बायच्या फाटल्यान लागला आणि तो ताच्या एक कागद जावन ताका लंडन व्हरंक सोदता कितें पूण डिग्ना लंडन गेले जाल्यार ताचे बिझनेस ती सगळे विकून वचोंक सोदतात आनी आनीक म्हाका वचचें जालेलें नाका कित्याक ह्या फुडें हांवूय त्या घरान रावचो ना जाणें असो एकटोच पूत क्रिस्टी त्या डिरेक्टराक एक कागद जावंक सोदता डिरेक्टर वय तेच ते डिरेक्टर ते डिरेक्टरची बेंचीच्या मोगान आसले ते वय पूण ही खबर आयकोन डिग्ना कितें म्हणटा ते वगीच आसा आनीक म्हाका वचचें जालेलें नाका इनास जायते दिसले हांव तुका कितें सांगूंक सोदता जरी तर हांव डिग्ना लागीं काजार जालो जाल्यार तूं इन्स्पेक्टर साहेब तें तूं खरें सांगताय हा जरी तर खरें जाल्यार हांव कितलो विचार जातलो म्हजी सगळी चिंतला पुरी जातली आतांच वचून हांव डिग्ना बायक खबर सांग ना ना गरज ना तूं घरा लागीं वच हांव पर्शी वचना ही खबर डिग्ना सांगता तुका चड देव बरें करूं बाबा तुका चड देव बरें करूं. इन्स्पेक्टर म्हाका म्हजी वीज जायल्या म्हाका लंडन पावंक जाय म्हणटच तुमी म्हाका लंडन वचून कित्याक दिना पळय सॅड्रिक आतां बेंचीची इन्क्वायरी अजून चालू आसा न्हू म्हणटच आमकां तुजी गरज आसा एक फावट इन्क्वायरी सोंपतच हांव तुका पुलीस क्लियरन्स दितलो उपरांत तुजें वचून खरेंच थँक्यू हय चल बाय बाय नोशीबान आसलेले कोणाच्या राडावंक जायना तुजो करून खूंय चुको सोसमोला फुडार करूंक सोदी पूण म्हाका नोशीब ना एक सुरवेचो पडटा जिवीत मोजे कशें सारू हुस्क्यानी तुज्या आसतलो बरो फुड्यान आकांक सांगता भोग तुजो हांव करतलो मोगार वेगोवन तुका लंडन व्हरप चिंत्तालो पूण चिंतना सपनां जावन गेलीं
चला चला जरी तर माय तो दिसती पडता माय म्हणपा न्हू बाबा पुता पेल काय म्हणून चला आता इनविजिबल जाला कोणा दिसती पडा मोन मोन किती पडले काय कालूच आपल्या घरात हांवें झाडो मारलेलो उंदरान बाकी ते उडयले असते मायरा माय कांगोलची वचकत बरं या घरा शोमॅनशिप करता जाल्या आता या घरा असो शो मारतलो कार्ड्स आणि टी शर्ट काढा आणि सुसेगार मार्च मुकाडी नागरो जाण पासे मारा दिसती पडटा मार्गारी तो खरेंच पिसा जाला मुगो माय सांग ऑफिस जालो सांगे पिसा जायना म्हणून सांगो होय सूर्य आटे चल त्या हॉस्पिटलात मार्गारी इतल्या दिसता का तुम्ही कारण कित्याक दवरला हा कितें तुका सांगो आयज बरो जातलो फाल्यां बरो जातलो म्हणून भाट धरून रावन पूण कित्याक उपकारता सायब बरें जाल्यार तुज्या वेळार हांगासर पावन जर तूं पावून नासलो जाल्यार हांव तुका मातशें कितें जाता तें बरें आसा डिग्रा मागली आसा ठीक ना बाय भायर गेला भायर गेला? Good evening, Inspector. Good Ah, evening. good evening. Please have a seat. It's all right, thank you. जिग्ना आयज हांव तुका कितें विचारूंक सोदतां अच्छा. आनी हांव सोदता तूं तुजो जावप तुजे कागदाचे कलेक्ट दितलें म्हणून Definitely. पळय दिग्ना तूं आतां एकसुरें आसाय ह्या घरांत तुका कोणाचो साधन ना आनी जरी तर तुका खोशी जाल्यार हांव तुजे लागीं काजार जाता Inspector, हे तूं उलयताय हांव त्रासान पडल्या आतां फायदो घेवंक सोदताय तुमी दादले कितें सोजमतात हांव मातशें तुजे लागीं मोगान उलयलें म्हणून तूं सोजमलो हांव तुजे लागीं काज दितली म्हणून आयकोन तर घे दिग्ना पळय तुज्या गोरकाराची बेंचीची फायल म्हज्या हातान आसा आनी जाय जाल्यार म्हज्यान ती फायल तूं ती फायल बंद करतलो अशें न्हय सॅड्रीक म्हजे लागीं काजार जावन म्हाका लंडन व्हरूंक सोदी पण हांवें ताका नाकार दिलो चिंत दिग्ना जरी तर तूं म्हज्या लागीं काजार जालें जाल्यार तुजो गोरकार बेंची कसो मेला ताका कोणें मारला कित्याक मारला हें सगळें लिपोवन मेळटलें इन्स्पेक्टर आनीक म्हाका काजार नाका हांवें काजार कितें म्हटलां तें पळयलां हे काजार हांवें भोगलो आनीक म्हाका काजार नाका म्हाका हे संवसाराक भोगोन सुसायड जाय रडो नाका दिग्ना खरें म्हटल्यार म्हाकाय तुजे लागीं काजार जावपाची खोशी ना हांव फकत तुजें मन पळयतालो दिग्ना वय हांव सोदमलो तुवें आनी सेटिकान एकठांय जावन बेंचीक जिवेशी मारला म्हण पूण ना जरी तर तुमी दोगांयनी ताका जिवेशी मारलो जाल्यार तूं जरूर म्हज्या लागीं काजार जावंक राजी जातलें आसलें ना तर सेटिका सांगाताक तूं लंडन वेतलें आसलें आतां तुमचे दोगां वेलो दुबाव तर गेलोच आतां उरले तेग जाण इनास क्रिस्टी आनी बॉस्को बरें वता बाबा जी म्हजी तकली वयलो पेज मातशें उणें जालां पूण बेंची म्हज्या एकसूरपणाक हांव कोणाक उलो मारूं कोणाक उलो मारपाची गरज ना आयलो कोण ताणें म्हाका काढताचें आयला देखून हांवें चिंतलां तुमचे कंपनींतली सर्वीस सोडून फाल्यां तुजें रेजिग्नेशन लेटर ऑफिसान दी रेजिग्नेशन दिवच्या आदी हांव कॉम्प्रोमायज करूंक आयला कॉम्प्रोमायज होय म्हाका 1 लाख जाय आनी तो 1 लाख तूं दितले नाल्यार सगळी खबर पुलिसेक सांगतलो कसली खबर तुवें बेंचीक जिवेची मारला म्हणून बेंची होय तुका उगडास आसा बेंचीचो खून जाला ते सांगते म्हाका हे दारांतल्यान वच म्हटलेलो पूण हांव वचोंक ना हांव परत हे तुमच्या रुमान आयलो आनी हांवें पळयलें कितें पळयलां बेंची हांगासर मेलोलो आसलो आनी हांगासर कोण नासलो ना ताचो फायदो काडून हांवें बेंचीच्या पाटाची मुदी काडली त्याच्या गळ्यांतली सरपळी काडली खर्चांतले पाकीट काडले आनी फोड काडलो ही चोरी तुवें घातल्या होय आनी भायर तुमच्या दुर्गाचेर हांवें पळयलो कितें पळयलां तूं बेंचीक बांय उडयतालो ना
तुवें बायक जोडूंक ना No, Benji. जाल्यार तूं कित्याक दियले म्हाका 1 लाख जाय आनी तूं दितले नासल्यार वचून खबर पुलिसेक सांगतलो पुलीस तुजे साथ मानचे ना कित्याक कारण त्या दिसाची दोळ्यांनी ओकला नासली आनी ओकला नासली तुका दिसती पळोवना तेंवूय तुजें सारकें अशें कर हकलाचें म्हणून 50,000 तुका धर आनी 50,000च दी जर तर ती हांवें करूंक खबर ना जाल्यार हांव पुलिसेक सांगतलो की त्या दिसाक म्हज्या दोळ्यांनी ओकलां आसली आनी हांवें म्हाज्या खूब दोळ्यांनी पळयलां तूं बँकेक बांय सोडयता हांव पुलिसेक सगळे प्रयोग करतलो आनी आतां हांव स्वर्गासन परत संवसारान येला पळोव संवसारान कितें चल्लां तें हांव आनी म्हज्या बरोबर थोडे इंडियेचे लिडर आमी बरोबरूच संवसारान आयल्यात हॅलो गांधीजी कितें चिंताय हांव इंडियेच्या चिंततां कित्याक इंडियेचे चिंतूंक जाय तुजेच परी हांवूय जर्मनीचे चिंतलो हांव मोच्या आदीं जर्मनी 2 आसली ईस्ट जर्मनी आनी वेस्ट जर्मनी पूण आतां तांचो एकवट जाला आनी तांणी घडल्या युनायटेड जर्मनी तुमचो एकवट जालो आनी आमचो दुस्फोट जालो दुस्फोट आनी कसो हांव जियो आसतना इंडिया एकूच आसलें आतां इंडियेचे 3 वाटे जातात 3 वाटे हय काश्मीर पाकिस्तान मागतात पंजाब सेपरेट स्टेट मागतात हिंदू मुसलमान झगडटात एकवट ना ताका लागून हांव स्वर्गासून संवसारांत चवकशी करता दिना 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 पार पड तुमचे पार पड गरीबा शिरा पुट्टाय तुमच्या घर दिना रुपी सात्य कराय दिना रुपी ए व्हाट हॅपन आनी रुपये घेवन तूं वयता रुपी घेवन ही वयता खंय गेला कामीच अरे वो 1 रुपी घेवन हांव इकूंक गेलो इकूंक गेल्या त्या म्हाका रुपयातले अशी 2 पयशे दिताय 8 रुपये उणी दिताय बट वाय तेच्या तेका विचारलें बट वाय काय मू ते म्हाका सांगताय तुमगे ही रुपयाचो भाव देंवला पूण कित्याक इंडिया इकॉनॉमीक पडलो रे ओ हाचें कारण कितें हेच कारण ते सांगताय पयलीं हुंय आमगे इलेक्सां 5 वर्सांनी एक पाडतालीं आत्या म्हणटा आमगे ही इलेक्सां वर्सां इलेक्सां जाता ओ दिस इज करेक्ट गांधीजी पॉइंट टू बी नोटेड जायत्या तेंपार हांवें इंडियेचे व्हडले लिडर पळयले हो फुलांचो हार हो तेणी आनी गांधीजीच्या गळ्यांत घातला. पळय सावता 12 मिनिट्स म्हणून एकी बुडी मारता पडांगा तो कित्याक हो फुलां हार तुमच्या गंब्या घालपाना घालची ना हय. हांव सांगता हांव घालतली म्हणून हांव सांगता घालपाना. आनी हांव सांगता घालतली म्हणून. हांव घालतली नॉन वायलन्स अहिंसा घालून दिते का कित गांधी तुम गांधी बुडाय मागीर आमचे पे जाता हेच भाशेन बायलां आनी फुलां हार आमगे इंडियेच्या बरोबर लिडरांक गोमट्यांक गायन आमगे इंडियन लिडरांक बरोबर बायलांक मान उडयले आज फुलां हारू म्हळ्यार आमी गोंयचे मिनिस्टर पासून भिताय म्हणून तूं कितें म्हणूंक सोदताय तुका सांग घालपाना हांव सांगता हांव घालतली म्हणून घालपाना मू बरी तर ताका घालना जाल्यार हांव तुका घालतली पयशे जोडपाचो हाय रे तो आमी त्रास काडटा एक एक पयसो मोडटाना बारीक आमकां चिंचे पडटा 1 रुपयान म्हयनो काडी सांगोन शेपायशे माय रोटा आतां 1 रुपी विकून गेल्यार कशी 2 पयसून पोतून धाडटा गांधीजी तुमी मरून गेले लागून देसाको एकवटाक राज चलयताले आतां घालून आताको आतां आमदार जाताय दादा म्हणटाय विसरो स्वताको पूण आमदारांतले 15 मिनिस्टर कित्याको गांधीजी तुमी मरून गेले लागून देसाको एकवटाक राज चलयताले आतां घालून आताको आतां आमदार जाताय दादा म्हणटाय विसरो स्वताको पूण आमदारांतले 15 मिनिस्टर कित्याको मारोग जालो म्हूण आमी फाल्यांची 2 दीस काडटाय पूण मिनिस्टरांगे घरांनी दिसान दीस पाटयो जाताय पेट्रोल मारोग जाल म्हणून गरीब बाबडे चलोन मोताय पूण आमच्या फुडटा मिनिस्टर एसी गाडयांनी भोंवताय आतां दिनी एसेंब्लीन धाडले बोटीक बरे आदारूंक पूण एसेंब्लीन पावतो सगळेच तुमी लागले चलूंक आतां मत मागोंक येतात ताका आमी जाये धरूंक आनी दुकरा भाशेन एकल्याक जाय कपांव करूंक आतां दिनी एसेंब्लीन धाडले बोटीक बरे आदारूंक पूण
असेंब्लीन फावतूच रोखडेच तुम्ही लागले चोरून आता मत मागोक येतात ताका आम्ही जाये धरून आणि दुसरा भाशेन एक एकल्याक जाय कपाव करूंक बारीक चितून पळयल्यार हे सगळे कितें जाता आपण चीफ मिनिस्टर जातो म्हूण एक एकलो आशेन रावता चीफ मिनिस्टर आसलो म्हूण एकलो बाबडे उस्के काटा हे सगळे चितून पळयात रे ताकाय हुंय हाटा येता 2 म्हयन्यामध्ये मिनिस्टरान स्टेडियम बांदलोलो तेच्या बरी करपा म्हूण आमदार आमी मुदार गेलोलो मारगांव रेल्वे ओव्हरब्रीज बांदपा फातर गायलोलो कोणूच त्या पात्रां चोयना म्हूण सुण्यांनी उजा केलो 2 म्हयन्यामध्ये मिनिस्टरान स्टेडियम बांदलोलो तेच्या बरी करपा म्हूण आमदार आमी मुदार गेलोलो मारगांव रेल्वे ओव्हरब्रीज बांदपा फातर गायलोलो कोणूच त्या पात्रां चोयना म्हूण सुण्यांनी उजा केलो तुझ्या कुशार कायची खबर आल्या अपय अपय बसकोचा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दाखल करता बसको काळजाचे येऊन मेला म्हणून येस ही डायड ऑफ एन हार्ट अटॅक जाऊ साहेबा आणि गाव समजली केस त्याची तोकलेन वाज म्हणून तो सोपला म्हणून ना होय आता तुवें देवपाची गरज ना आता तुला कोणूच त्रास करचे ना ठीक ना आज सांजे म्हजी फ्लायट हांव लंडन वता पूण तुजो मोग सदांच म्हजे काळजींत आसतलो सेड्रिक उदशी उलोवन आनी म्हाका चिंतनान घाली नाकाय ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट सेड्रिक काजार झाला लेफ्ट लागी नाही बाई माझं गुन्हे माझा वाचला सांगला असता काजार झाला म्हणून पण आम्ही सगळे केले फक्त पाय करा तो आमका केन्नाच काजार जाऊन दिवचो नासलो अगं आमकां तुजो आशीर्वाद दी ना दिगरा बाई तुमकां केन्नाच आशीर्वाद दिवचो ना देव दी रे तू म्हाका सांगला जाल्यार काजार जाताय हे क्रिस्टी बँजीक जिवेशी मारला म्हणून हांव तुका अरेस्ट करता हांवें बँजीक जिवेशी मारला हय ही जावन आसा फोट पाय पाय तुजो ताका तुजो रिस्पेक्ट सांग ही फोट म्हणून मोगी कित्याक आसा सदमो पाल सदमो हांव डिरेक्टर ही काजार जाला म्हणून याच्यात म्हणजे बोगलान घातला रे ए तुझ्या शर्मा पुरा चल 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 लाग इन्स्पेक्टर कितें जाला क्रिस्टीची रोखला दी ताका सोड कितें इन्स्पेक्टर क्रिस्टी क्रिमिनल म्हणून कसले पुरावे आसात सगळे पुरावे कोर्टान दिशी पडटले चल क्रिस्टी क्रिस्टी क्रिमिनल न्हय हांव जाणा क्रीम कोणे आदारल्या पळय ती ते सर हांवें तुका फोर्स जाली न्हय पूण आयज हांव तुका सत्य सांगता बेंजीन म्हाका जिवेशी मारपाचो प्लॅन केल्लो आनी खबर कलेक्टर म्हाका फोन करून सांगलेली हांवें म्हणजे निंदेच्यो गुडयो बोलत्यो करून दवरल्यो आनी बेश्टेच निंदेचे ढोंग घेतले बेंजीन म्हाका बांद उडोवंक आयलो आनी तिच्या हाताक गोट धरलो आनी तिची जगडूंक लागली हांव पावली आनी हांवें पळयलें बँजी डिग्नाच्या गोळ्याक धरून पुकार करता तो उपाय ना जाऊ हांवें ताच्या तकलेर कोदेल मारले बेंजी खाला पडलो हांव भियेली म्हाका गोळ आयली हांव बँजीक थंय सोडून हांवें डिग्ना करून ताच्या बेडरूमान ताका खाटीर न्हिदयले आमी भितर आसतना बसकोन बेंजीच्यो वस्तू चल्ल्यो हांव परत बँजी शिवून पळयल्यार बँजी हो संवसार सोडून गेला तो पळोवन हांव भियेली आनी हांव भियोन हांवें एकल्या मुस्कारून ताका पांय कुडयलो हांवें ताचेर कोदेल मारलेले तो मरोकूय पूण तो चुकेन मेला पूण दिगरा इतलो तेप तुवें हो गुड कित्याक लिपोवन दवरलो इन्स्पेक्टर ह्या इंटलेक्टान म्हाका मनांतलें सामान करून नवें जिवीत दिलां कारण हांव तांचो फुडार कशी पिड्यार करतली आसली म्हाका तुजो दुबास आसलो कित्याक बेंजीचो खून जाला त्या दिसा इनास आनी क्रिस्टी सांगात तुका आसले पूण तुज्या तोंडांतले सात भायर सरोंक
हांवें क्रिस्टीक अरेस्ट करपाचें नाटक केलें पूण एक सांग तुका बेंच लागीं काजार जावची कशी आसली न्हय तुका डिग्राची गिरेस्त काय आसली न्हय इन्स्पेक्टर ज्या दिसाक हांवें म्हजे मायक सांगले हांव एका काजारी दादा लागीं काजर जावंक सोदता मग त्या दिसाक म्हजे मान म्हाका आपली स्टोर सांगली ती काय म्हजो पांच दुसरे वस्तूंनी काम सोडून गेलो आनी एका गोरकाराचे विडे एके वस्तूंचे जिवीत कितले दुखीते म्हजे मान म्हाका दाखवत गेले म्हाका नाका असले जे कितें म्हजे मान हांवें घडला त्या दुसऱ्या वस्तूंनी थंय घडलेले आनी हे सगळें तुमी कोर्टान सांगचें पडटलें चलात त्यांची सोबी कितें केले आनी बेंजीन आमची सोबी सातवा मनाने शिकयता दुसऱ्याचे चोरून नये म्हण पूण बेंजीन आमचे सूख लुटले आमची ग्रेस काय लुटली येवचे गळोक पावचे रस्ते तरी तर बेंजीन फाडलो जाल्यार तो सातवो मना मी